सारा सलिंग कुमसारा उपरांत आम्ही कुडीचे भलायके गुण जावचे आराधन करतले थंयचे उपरांत मिसाचे बलिदान हांगा आसतले। तर आता आम्ही सर्व एक जावन जेजूचे स्तुती गीत गावया आणि त्या वेळार आम्ही सगळ्यांनी उबे रावचे मोगाचे न्हू आम्ही सगळीं उबी रावया देवाक अर्घ दिवया देवाची स्तुती करया। आयचो परबायचो दीस ताणें आमकां दिला ह्या दिसांत जायते बरेंपण आमी आपणावंक ताणें आमकां आपयलां आनी ह्या दिसांत जायते बरेंपण आमच्या कुडीक आनी आमच्या जिवाक आमच्या घराक आनी आमच्या घराण्याक ताणें करचें जावन आसा। असलें बरेंपण तो आमकां दिता आसतना आमी गावया ताचेंत स्तुती गायन। तुमच्या बुकांत दवरल्या बुकांत पान संको 40 आणि 9 A87 संतोषान ताळयो पेटोवन हांवें गायिल्ल्या उपरांत तुमी गायन करचें। अर्घां दिव्या आमी सौम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गाव्या। सांगता अर्घां दिव्या आमी सौम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गाव्या। अर्घां दिव्या आमी सौम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गाव्या। अर्घां दिव्या आमी सौम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गाव्या। पूर्वता कुशीन आमचे दोळे उबार्या। सांगता पूर्वता कुशीन आमचे दोळे उबार्या। उसायतां देव आमचे मागणे आयकता उसायता देव आमचे मागणे आयकता देखून अर्घांता कासना उपकारता सोबावुड्या देखून अर्घांता कासना उपकारता सोबावुड्या। अर्घां दिव्या आमी सौम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गाव्या। सगळा अर्घां दिव्या आमी सौम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गाव्या। इस्रायेलाचो देव खंडिती दाना। सांगता इस्रायेलाचो देव खंडिती दाना विस्तार परजेक ताचे केदी साणीना विस्तार परजेक ताचे केदी साणीना। इस्रायेलाचो देव खंडिती दाना इस्रायेलाचो देव खंडिती दाना विस्तार परजेक ताचे केदी साणीना विस्तार परजेक ताचे केदी साणीना देखून अर्घांता कासना उपकारता सोबावुड्या। सांगता म्हणया देखून अर्घांता कासना उपकारता सोबावुड्या। अर्घां दिव्या आमी सौम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गाव्या। अर्घां दिव्या आमी सौम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गाव्या। तासो विश्वासी मोग सस्नाक तकता। सकडा तासो विश्वासी मोग सस्नाक तकता तासो विश्वासी मोग सस्नाक तकता तासो विश्वासी मोग सस्नाक तकता। आमकां आपयलोलो सोमी आमकां सांबाळटा आमकां आपयलोलो सोमी आमकां सांबाळटा देखून अर्घांता कासना उपकारता सोबावुड्या देखून अर्घांता कासना उपकारता सोबावुड्या।
अर्गां दिव्या आम्ही सौम्य करसिया महिमेताचे आम्ही गीता गाव्या अर्गां दिव्या आम्ही सौम्य करसिया महिमेताचे आम्ही गीता गाव्या अर्गां दिव्या आम्ही सौम्य करसिया महिमेताचे आम्ही गीता गाव्या अर्गां दिव्या सपना आम्ही सौम्य करसिया महिमेताचे आम्ही गीता गाव्या Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Hallelujah, 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 Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. देवा Gesù coro del vostro amore sauna somia avarta beda तुझ्या लग्या में साउन somia तुझ्या वर्ता मोला करू दे तो कर राकडे समान सर्वे सर्वराने काळे काळे वंदा मगाली आम्हाला सगळ्याचे चनाम जे चामले रगत सगळे बड़ा साउन चाके सादरा जाऊन आणि त्याचे सगळे पुराकोंचे सगत आदम बच्चा जेसु 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 जे चामले रगत ऐसोड़ा अवतारान दो काम करो दी जैसा पवित्र आत्मा तुझ्या पवित्र सगत सोडे संपलंगा मोडने सोडे समया जेसु तुझा अधिकारांग सलोदी सगळे बारे बनावच्या दिता रामच्या जेसु हालेलुया 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 मोगे छपा बहिणीनो आता सक्रमेंत आम्ही हिंगा स्थापित करतले आज सक्रमेंता वेळार कुमसारां सोलोन आसतली आणि आमचो भाऊ जॉन ह्या सक्रमेंता वेळार सगळे सोलोवणी ते करून व्हरतले आणि सगळे कुमसार आखेर जाल्ल्या उपरांत हांगा फिजिकल हिलींग म्हळ्यार कुडीची पिडा गुण जावचे आराधन आमी सोलोवन व्हरतले तर सगळे आमी ती बेगल्या आमच्या सक्रमेंत जेजूक आमच्या मदगात येवकार मागया समेस्त मंदी मी गेल्या आणि सक्रमेंताचें गीत आमी गायन करया तुमच्या गिता बुकांत पान संको 80 80 बापा तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधना सांगता म्हणया ऐल्या बापा तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधना देव तू आमचो बौधया सांगता म्हणया देव तू आमचो बौधया सर्पण करता नमस्कार सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 चाहत बान हालेलुया 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 बोमोगाळ बाप तू पवित्र आत्मो ताका मात्र आमी आराधना करची आमी गायले बापा तुका आराधांव आमी गायले आयल्या बापा आमचें घर सोडून ह्या मंदिराक आमी आयल्या कित्याक हें आराधना करता आसतना
सुम्या पातकांचे बॉक्साने सोडच्या खातीर आमी तुजे समोर आसा तूं एकलो सोडून धार पातकां बॉक्सूसो तूं एकलो सोडून धार काकूळ दाखोवसो तूं एकलो सोडून धार आमच्या पातकां ती रक्तवर्णाची आसलेली हिमापुरी धवी खुर्सो देखून त्या सुम्याक आमी आराधन करया काल सांतावन आराधन करया आमचे संपूर्ण मन आनी आमचे दोळे सक्रामेंता वयर उबारया आमच्या भोंवतीच्या खंयच्याय वस्तूंचेर व्यक्तींचेर आमी आमची मोत कंसोवची नाका कित्याक जेसू सोडून धार तुका तो आपयत आसा म्हाकाय आपयत आसा आमकां सर्वांक पातकांच्या बॉक्सांनी जोडूंक तो आपोवन आसा देखून त्या जेसूक आमी आराधन करया वर्त्या काकुळदारा सम्याक आमी आराधन करया जांची पदकां तुवें बक्षिल्ल्या तुमी बक्षिता ती बॉक्सांतले म्हूण ह्या सकांक दिल्ल्या पदवे वयर आयच्या दिसाचे हे बॉक्सांची काकुळतेचे दीस तुमच्या पिरगजीन वर्ते रेनिमेशन जावंक पावतलें देखून आमी समेस्तां सांगता मेळून आमचो संपूर्ण दोळे आमचें मन त्या सक्रामेंताच्या सम्या वयर आमी केंद्रीकृत करया आनी त्या सम्याक आमच्या कळसांत आमी आपोवणें दिवया जेसुराया मोगळ इष्ट करता स्तुती आराधना जेसुराया जेसुराया मोगळ इष्ट करता स्तुती आराधना जेसुराया बोऱ्या गोळ्या करता स्तुती आराधना जेसुराया जेसुराया बोऱ्या गोळ्या करता स्तुती आराधना जीव आसाय आमच्या काळसांत सर्पण करता नमस्कार जीवन आसाय जीवन आसाय आमच्या काळसांत सर्पण करता नमस्कार आता बरी आणि म्हणया हालेलुया 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 सांगता हालेलुया 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 सर तुम्ही खोटे तर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू तुम दिशा जाल्यार जेसून म्हळें कितल्या वर्त्या मापान तो तुमकां पवित्र आत्मो दिवचो ना आज त्याच पवित्र आत्म्याक आमी स्वीकार करया त्या पवित्र आत्म्याच्या भोळान आमी भरया जर तुजे थंय देवाचो आत्मो ना हांव खंयच्याकी उपकारना आयच्या दिसा त्या पवित्र आत्म्याची ससाय आमी मागया आमची पातकांय ती रक्तवर्णाची हिमाबरी दिवी करूंक पवित्र आत्म्याक बोळ दिवन दी उदेन दितावन अस्तंती तितली पयस ती उडोवंक तसो पवित्र आत्म्याक आदार दिवन दी सागराच्या गुंडायेंत आमची पातकां रोंबोवंक तसो पवित्र आत्मो आमकां बोळ दिवन दी त्या पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन भरून आमचे थंय असले हर एक अस्कतकाय आज सम्या मुखार ह्या सका मुखांतर प्राचिताच्या सक्रामेंतान आमी ओपोवन दिता आसतना त्याच पवित्र आत्मो आमकां बोळ सकत ताचो उत्सव ताचे मोग तशेंच आमकां जिविताच्या सरीसरशीं पावो सदांच हरशीं पावो जेजूची कृपा लाभो तसो पवित्र आत्मो म्हाका तुका आमकां हर एकल्या बोळवण करूं
ही पिरगस कुठामो आत्मीक रितीन बोलवंत जावंक आमी कोणी कितले प्रयत्न केल्यार सोंचे ना बगार त्या पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन मात्र जाता देखून त्या पवित्र आत्म्याक आमी पवित्र जावंक आमी आपोवणे दिता आसतना देवाच्या पवित्र आत्म्या नितळ कर म्हाका निर्मळ कर म्हाका कुरपेन बोर म्हाका सस्नीक कर म्हाका दयाळ कर म्हाका एकवट कर म्हाका म्हूण मागोण त्या पवित्र आत्म्याक आमच्या कळसांत ताव आमी सक्रामेंता मुखार पळोवन त्या जेसून बसयल्या पवित्र आत्म्याक आमी स्वीकार कर मागया आनी गावया पवित्र आत्म्या पराक्लेता करता स्तुती आराधन पवित्र आत्म्या पराक्लेता करता स्तुती आराधन सांगा म्हणया पवित्र आत्म्या पराक्लेता करता स्तुती आराधन पवित्र आत्म्या मसतारा करता स्तुती आराधन पवित्र आत्म्या मसतारा करता स्तुती आराधन आत्म्यान रावताय कुरपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार आत्म्यान रावताय कुरपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार सांगता आम्ही म्हणे हालेलुया 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 परत म्हणया हालेलुया 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 भक्तीपणी आमचो नमान करया तकली बघोवन त्या सम्याक सक्रामेंतांतल्या आमी साश्टांग सर पडया तुका सम्याची सो आमी व्हडा तळ्यान सम्याक अर्कां दिवया आमची राटावाळ तूं इस्तोरया कित्याक सम्याच्या मंदिराक आयल्यान किर्तनकार म्हणटा देवाच्या आंगणान काडचो एक दीस हेर कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास व्हरतो प्रेज द लॉर्ड सगळा प्रेज द लॉर्ड आमच्या हातू बऱ्या प्रेज द लॉर्ड देखून आज तुमी काडची एक सांस अपुरबायन काडूंक जाय मागण्यान काडची हेर 1000 सांसे प्रास व्हरतो उरती सण आसा ह्या रितीन अर्तें भाळ तसो सुमी तुमकां फावो करता मनीस खंयच्याय की उपकारां म्हणटा पवित्र पुस्तक सिरक ग्रंथ सांगता आमकां बरें करचें त्या सोम्यान देखून आमी बरें जावं आयच्या दिसा सर्वेस परान बापूत पवित्र आत्म्यान तुमकां आपोवणें दिलां देखून आयच्या दिसा विशेश तरान सोम्याची कृपा आमच्या बॉक्सानाच्या सक्रामेंतांत कुंभसराच्या सक्रामेंतांत घेवच्या खातीर आमकां आमी तयार करता आसतना येदोळ सुतोडी कुंभसर जावन आयल्यान थोडी संवचार आसा तरी पूण सक्रामेंता मुखार दिंबेर पडून आमी सोम्या आमकां काकूळट कर आमची हितून दया कर म्हण आमी मागया आनी एक घडीभर मावून रावया येदोळ हांवें केल्ल्या सर पातकां आमी उडास घडया आदल्या कुंभसरांत आमी खंयचीं पातकां बाकी दवरल्यान गी पळया सर आमी तशें केलें जाल्यार आमी व्हडलीं पातकीं जाता देखून हर एक पताक
संपूर्ण थरण मातसो सोंकू सोम्याची कृपा ताणें बसयल्या पवित्र आत्म्याच्या स्पिरितान आमी मागून घेवया. Jest Boží. काकुळ म्हजी कार्य देवा, काकुळ तिसो तूं सागर, अपराध म्हजे धुवन काड नितळ म्हाका कर, हिमापराध चड धवो कर. किर्तनांत दाविदान नातान प्रवाद्याच्या त्या 17 सरस्पुरा विरोध आतरल्या पथकां खातीर दिल्ल्या सगोणेक ताणें प्राचित केलें आनी म्हणालो, काकुळत म्हजी कार्य देवा. आज किर्तनकाराचीं उतरां म्हजीं जावं दी. म्हज्या जबाबदारी तावन हांव सुकारे घेतल्या गी. सोम्याक महिमा दिवच्या हांव फाटीं सरलां गी. अधिकार दाह हाचे मुखांतर हांवें वावर केला गी. ह्या सोम्याच्या त्या हसरपणांत हांवें वावर केला गी. पूण धरून तो किर्तनकार म्हणटा, दुखीस्त आनी कलत्या काळ सच्चांक सोम्या तूं केदींच तिरस्कार करिनाय. होम बलियो अर्पणां तुका मानवणां बगार तेंच कलतें काळीस सोमी विसरता. न्हय हंकारी काळीस बगार कलतें काळीस सोमी विसरता. असल्या पथकाच्या मोरणांत हांव म्हाका निवार देवा म्हूण तो किर्तनकार म्हणटा. आनी आमची सगळी जिवीत आमच्या जिवितांत न्यायनी तोच सोमी फावो करतलो. सांगतस म्हजे वॉंट तुजी महिमा गावंक परत उघड म्हणून किर्तनकार निरंतर स्तुती गावंक मागता. सांगतस आयच्या दिसा ह्या प्रार्थीच्या सक्रामेंतान आमकां आपोवणें दिलां. एक निर्मळ काळीस रसून दी. नवो आत्मा म्हज्या भितर घालूंक, उल्हासाचो नाद म्हाका परत आयकूंक दी. तो सोडून जेसो संतोष सदांच तीर सांबाळचे खातीर तोच आमकां सोमी आपोवणें दिता. देखून उल्हासाचो नाद म्हळ्यार कितें? आमची पथकां भोगसतना ती सोमी घेवन आसतना आमच्या काळजांत दवसो एक अव्यक्त आनंद, उल्हासाचो आनंद. देखून त्याच सोम्याक आमी अर्घां दिवया. आमकां सदांच भोगसो आमचो देव, ताचे समोर आमी आसां. जिसू पथकां भोगसो संसवाच्या वांचेलान 13 अवसरांत ताणें म्हळें, संपूर्ण तरान तो मोग करच्याक आपल्या शिसांचे पांय धुवंक गेलो. संपूर्ण म्हळ्यार कित्याक? आपूण जेवणार बसतना आपणाक कोण विश्वासघात करतले, आपणाक कोण नेगार करतले, आपणाच्या कुर्साच्या कश्टाच्या मरणा वेळार सकयल शीस म्हाका सण धांवतले हें कळीत आसोनी जेसून संपूर्ण मोग केलो. असलें घडितां आमचें तें आसा तर तो संपूर्ण मोग हेरांक करूंक सांपावल आमकां आपोवणें दिता आनी म्हणटा, आवाज करच्या वाटले बरी आसल्यारी, देवदूताच्या भासांनी उलयल्यारी, तुज्या काळजांत म्हज्या काळजांत मोग मुनी ना जाल्यार हांव खंयच्यायकी फायदे आसूं न्हय. देखून सगळ्यांचो मोग करच्या खातीर जेसून आमकां आपोवणें दिलां. देखून तो मोग दाविदान भोगलो, सैत्यानी भोगलो, पेद्रून भोगलो आनी तोच मोग आमी तुमी भोगच्याक सोम्याची काकुळट मागून बसले कडेनच संतोशान सोम्याक तें किर्तनाची उतरां आमी गायन करया. तस पवित्र आत्मो आमकां समेस्तांक आदार दितलो. तुमच्या गिता बुकांत आसा गीत 108 भक्तीपणान अर्थ करून तें गीत किर्तन आमी गायन करया. काकुळट म्हजी कार्य देवा, काकुळटीचो तूं सागर, अपराध म्हजे धुवन काड आनी नितळ म्हाका कर, हिमापराध चड धवो कर. आमी मागणें करया. तुमच्या गिता बुकान पान संको 108 हांव गायल्या उपरांत गावया. केवळ गांवचे मात न्ही, ही उतरां किर्तनकाराची आपणाची खण घेवन घेवया आनी सोम्याची काकुळट विशेष मापान आमी मागया.
मोची कर देवा काकुलती सो तू सागो अपराध मुचे तू काणीत माकाक हिमा प्रास दवक सांगता मी इकडे म्हणूया काकुत मोची कर देवा काकुलती सो तू सागो अपराध मुचे तू काणीत माकाक हिमा प्रास दवक हिमा प्रास दवकच्या आमची पातकां सोम्याचेर आमी उडासा कडया एक सुटावे बरें कुंसळ सांगू जिसू आमकां आपोवणें दिता जायतीं पातकां हांवें केल्यान ताळण्यो आमकां कितेंच पाताक करूंक लावून सो पूण ताळण्या वयर देवसा सयत व्हरता आनी आमी पातकाक कारण जाता पदकाची मजुरी मरण म्हणटा सांपाव देखून आयच्या दिसा ती मजुरी आमकां नाका बगार सोम्याची काकूळ सोम्याचे बॉक्सांनी घेवच्याक आमी दुखेस्त आनी कालत्या काळसाच्याक सोम्या तूं तिरस्कार करिनाय किर्तनकाराच्या उतरां मुखांतर आमी सोम्या लागीं काकूळ मागया दुखेस्त आनी कालत्या काळसाच्या सोम्या तूं तिरस्कार करिना होम बलियो अर्पणा तुका मानवाना तुका सकते काळे दुखेस्तानी कलत्या कळसाच्या सोम्या तूं तिरस्कार करिना होम बलियो अर्पणा तुका मानवाना तुका सकते काळे काकुळ तुमची करी देवा काकुत मुची कर देवा काकुळ ती सो तूं सागो अपराध मुचे दू काडीत माकाक हिमा प्रास दवक एक निर्मळ काळीस म्हाका तर संधी थोडे वेळ आमच्या काळसांत मेळे आसता जेजून समळे उतरां जे कितें मनशाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता ते मनशाक मेळयता न्हय मनशाच्या काळसा भितर येता ते मेळयना देखून जेजू विवर सुणू ते सांगता साहित्य कोट्यो संगत्यो आज तसलें खंयपुणी आपणात आसा तर काळीज निर्मळ करूंक एक आपोवणें दिता दाविदाक तसली ताळणी आयली ताचें काळीज खोटेपणान भरलें जें कितें आपूण करून असो आपूण कितें करूंक जाय आसलें करनासतना कितें आडवारलेलें तें ताणें केलें शिकी देवाक तो विरोध केलो आज त्या सगळ्या हांव सांगी आमी एक बरी चिंतया म्हज्या कुटुंबाच्या जबाबदारेन हांव म्हजें काळीज हांवें मेळ्ळें केलां गी म्हज्या शेजारच्या बरेपणांत हांवें काळीज मेळ्ळें केलां गी म्हज्या पिरगस कुटुंबांत म्हज्या आदाराच्या वयर कितेंय चिंतून म्हज्या घर व्हड काम केलां तर असल्या संदर्भ म्हजें काळीज हांवें मेळ्ळें केलां गी तर आतां आमी मागचें एक निर्मळ काळीज म्हाका दी देवा एक निर्मळ काळीज दितना कितें जाता एक नवो आत्मो सर्वेस्पर म्हजे भितर घालता आतां नवो आत्मो म्हजे भितर घाल्ल्या उपरांत संतोष म्हजें तें उपजाता आनी उल्हासाचो नाद सोम्याक अर्गां दिवया म्हूण म्हजें काळीज संतोशान उरता जशें हान्नान गायलें म्हजो आत्मो देवाची उर्वी खाता मोरयेन स्तुती केली म्हजो जीव सर्वेस्पराची उर्वीक खाता तस उल्हासाचो नाद सोम्या म्हाका म्हज्या कुटुंबाक म्हज्या घराण्याक म्हज्या जिवितांत मनीस खंयच्याय उपकारना थोडोच दीस ह्या संवसारांत उदकाच्या बुळबुळ्या भशेन आसच्या जिवितांत आमी संपूर्ण मापान सर्वेस्पराक आमचें जिवीत समर्पण दिवया आनी समर्पण दितना आमचें तें आसलें कथा काडूंक एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी म्हणून त्या सोम्या लागीं आमी मागया सोडवणेचो तो संतोष म्हाका थीर सांबाळ तूं पावो कर म्हूण मागून आमी म्हणया एक निर्मळ काळीज रसून दी नवो आत्मो म्हजे भितर घाल
उल्हास सोना म्हाका परत आयकोंक दी सडवणे सो संतोष तीर सांबाळ एक निर्मळ काळीज रोसून घे मुझे भीतर घा उल्हास सोनाद म्हाका उल्हास सोनाद म्हाका परत आयकोंक दी सडवणे सो संतोष तीर सांबाळ काकूत मुझी करी देवा काकूत मुझी कर देवा काकुळती सो तूं सागोर काकुळती सो तूं सागोर अपराध मुझे दू काटनी तर म्हाका कर हिमा प्रास दवोक सांगात आमी म्हणया काकूळ म्हजी काकूळ मुझी कर देवा कुळती सो तूं साको अपराध मुझे दू काटनी तर म्हाका कर हिमा प्रास दवोक हिमा प्रास दवोक हिमा प्रास दवोक इकडे मी मौन राहूया मौन दिशनेश्वरची नका जेकुम सरावसा का सायरकुम सरावसा सक्रामेंत आमकां एक आईनो वेळ बंगराळो वेळ म्हणटात त्या बंगराळा वेळा आमी खंयच पळोवचें न्हय बगार आमी सक्रामेंत आमकां संपूर्ण आमकांच आमी समर्पण दिवया महापदकाची 7 मुळां आमी सणां सोंपरो सणां नातल्यारी आमी सणां सावंक उस्त गरज आसा महापदकाची 7 मुळां ही धर्मच्या काळसान म्हज्या जिणेंत आसात तर एक फावटी आमी उडास काडया पयलें सावन आसा गर्व सैत्यानी गर्व आनी आपणाक पाडव केल्लें आसा ಮೂಗು ಕೊಯ್ದ ಮೇಲೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ गर्वानं सैत्य लुकसाण केलां पूण तें पाटी खंडीत येवना देखून ह्या संदर्भात मागया उक्रेन राष्ट्रा पासून हें गर्वाची लक्षणां शिवाय मोगाची न्हय असलीं लक्षणां आमच्या कुटुंबांत आसतात गर्वा खातीर आमी कुटुंबांत लढाई करची आपुणूच बॉस आनी एकल्या बॉस म्हणचें सकयल हें आमचें सिस्टम महापदका कारण गर्व आमकां खंडीसवण ना साकून पावचें जाणारी म्हणटात हांकार मोकल्यान मनीस फाटल्यान येता जेदवा मनीस गर्वान भरता गर्व ताच्या मुखल्यान येता तो फाटल्यान येता आनी महापदकाचें पयलें जावन आसा गर्व आमी मागया समय लागीं समय म्हाका कितेंच गर्वाक पडोवन दिनाका खंयच्याच कारणा खातीर म्हजेंच घर म्हजेंच कुटुंब म्हजीच बायल म्हजीच भुरगीं म्हणलें वळखून तांचो मोग करून म्हाका तूं शिकय म्हण म्हजीच पिरगस म्हजो स्विकार ती कशींय आसूं पूण चिसू खंडीत पदकांक पडन अशें ह्या गर्वांत हांव महापदकाच्या पयल्या मुळांत हांव म्हाका निवार म्हण ही घडी भर आमच्या सण सुम्या लागीं मागया दुसरो जावन आसा आबलेस साहित्य संगतीक आमी आबलेसान बरयल्लें आसा आबलेस सोऱ्या आसूं आबलेस भांगर आसूं आबलेस वस्तू आसूं आबलेस जागे आसूं आबलेस पिवण आसूं आबलेस ओडपण आसूं असल्या आबलेसान हांवें म्हाकाच पाडाव करून घेतला आबलेसान साहित्यांक नास करून घेतला आबलेसान ओडोडले बांदपी सैती च्याक पिवो पयशे नासतना मरण पावल्यात आबलेस पळयत पुस्तक म्हणटा भांगर आसूं मोग करसूय सैत तो मोग करसूय
पाताक न्ही म्हणूंक जायना. पूण आयच्या दिसा जायत्या आपलेस जाता सम्या म्हाका निवार म्हूण आमी मागया. जायत्या संगतीन ती आपलेस करून आमी कितेंच जोडलें ना. कन्नडांत एक गाद आसा, ಕೊಟ್ಟದ್ದು ತನಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟದ್ದು ಪರರಿಗೆ. म्हणजे दुसऱ्यांनी दिवचे दोन्ही हातांनी घेता पूण आपूण पोसयले आपणाक ते दीस खावंक मेळना. देखून असलो अभ्यास आमी संपूर्ण काडन सम्या थंय आमी भक्षणाचो म्हणया. सम्या हांवें साहित्य पोटे विविध वस्तूंचो जें कितें म्हज्या जिविताक गरज ना ताचो हांवें मोग केला. थोड्यांक लस काणगोचो अभ्यास आसा. पयलोचो कमिशनर म्हणटालो लॉस काणगेलो एकलो मनीस सयत आज म्हणसर उद्धार जाल्लो ना. देखून कितेंच लॉस आमी घेवचें न्हय. अभ्यासा मुखांतर सम्या थंय हांवें कित्याय खंयच्याय संगतीक अभ्यास दाखयला तर सम्या असल्या संगतींत हांव ताच्या पवित्रत्म्यांतल्यान म्हाका निवार म्हूण मागया. तिसरें महापुतकाचें मूळ काम आतुराय. आज ल्हान भुरगीं पर्यंत सगळ्या भारतांत 50% सर फोन व्हिडिओ पळोवन आसा. भुरगीं व्हडां अशें आमचे थंय आसले पवित्र कूड अपवित्र जाल्या. सांपाल म्हणटा तुमच्यो कुडी पवित्रत्म्याचें तेंपलां न्हय गे. देखून आमची कूड जावन आसा पवित्र. आज एक इगर्ज उक्तावण आसलें थंयसर आमच्या गवळी बापायनी म्हणलें ओडोड बांदपां पवित्र आमी करची पूण कूड आमची पवित्र मंदीर जावन आसा. देखून आयच्या दिसा आमच्या कुडींत कितें वायट आमी केलां, जें कितें कायद्या विरोध केलां, जें कितें लग्ना बेसा भायर केलां, हें सगळें आतुरायक काम आतुराय महापाताक जावन आसा. असल्या जायत्या संगतींत हांव सम्या म्हाका निवार. काम आतुरायच्या ह्या महापतकाच्या मुळान शिरकोन पडल्या भुरग्यांक फाटीं हाड. जायतीं भुरगीं ह्या कोरोना निमती असल्या संगतीक सायकोलॉजिकली जायते इफेक्ट जाल्यान. ह्या भुरग्यां खातीर आमचीं भुरगीं असल्या संगतीन हांव भायर येवं हेरांचो पाटलाव करिनासतना कथोलीक भावार्थान वागता आसतना जिसून आपल्या आवय बापायन दाखयल्लो मोग आमच्या भुरग्यांनी कुटुंबांत दाखोवचे खातीर एक घडीभर आमी मौन रावन मागया. चवथो जावन आसा महापतकाची मूळ राग. रागान जायतें पाडाव जालां. रागान कितलें कुटुंबां देसवाड जाल्यान. पूण राग कंट्रोल करचें अती गरज आसा. जेजूकी राग आयलो पूण उपरांत ताचो राग आसलो ताचें सगळें काळीज लासतालें देवाच्या मंदिराक. जेद्वां ताच्या मंदिरांत पारवे विकले, थंयसर वयवाट चल्लो, थंयसर व्यापार चल्लो. जेजू देवाच्या मोगान ताका मस्त दूख भोगलें आनी रागान ताणें तें आसल्या छाटयेन आसल्यांक सगळ्यांक धांवडयलें. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा हें देवाळ मोन घाला 3 दिसांनी हांव उबारतलो. भोवमोगचें न्हू. राग खंडीत बरो न्ही पूण रागासर जायतें कंट्रोल करूंक जाय. पूण राग खंडीत पाताक न्ही पूण रागा निमती जावचें हाना वतां घडितां पातकाक कारण जाता. रागान जायते डिवोर्स जाल्यात. रागान भुरग्यांनी जीवघात केला. रागान भुरग्यांनी जायते संगतींत हांव भायर गेल्यान. आज सम्या असल्या रागांत हांव म्हाका निवार. रागान म्हजें कुटां पाडाव करूंक म्हाका सोडिनाका म्हणून त्या सम्या लागीं आमी मागया. आमच्या लग्ना बेसांत खंडीत गोवा पयल्या मदें राग येवंक सहज पूण सोमी हें एक महापुतकाचें मूळ जावन आसा. पूण ह्या संदर्भांत रागांत हांव म्हाका पयस कर म्हूण सम्या लागीं मागया. 5वें जावन आसा पोटार्थपण. पोटार्थपण जावन आसा महापुतकाचें आनी एक संगत जावन आसा. कितलें केल्यारय पावना
आनी की साय लॉस काणूनचें पोटार्थपण लग्न या इतर कार्यांक येतना थंयसरी जेवण भायर उडोवचें एक पाताक घरचे भायर हेरांक दिनासतना पाड करचें पाताक जिसू म्हणटा सांलोकाच्या वाजेलांत तो क्रिस्त मनीस म्हणालो आपूण दैत्यान दास्तान करून दवरता आनी व्हडलीं व्हडलीं कोठारां बांदता हांव म्हाका अशेंच म्हणटा आरे अदृश्ट मनशा जायत्या वर्सांक तुका पुंजयल्लें आसा खा पिये घामात मार असलेंच चिंताक धरून तो ग्रेस्त मनीस सकाळीं पर्यंत मोर्न पावलो आज चिसू असलें पोटार्थपण आमकां गरज ना म्हजें इल्लें उरून आनी एकल्याक दिवंक महापतकाचें आनी एक संगत आमकां सागवणी दिता जेसून त्या भुरग्या लागचे 5 उंडे 2 उंडे काणवण 5 उंडे आनी 2 मासल्यो काणवण तें आसल्या सकल लोकांक दादोशी केलें आनी जेसून म्हळें उरलें की तेंच पाड करिनाकात बोरें दवरा आज आमकां जेजू म्हणटा की तेंच पाड करिनाकात जावं पुरो घरांत आमच्या जायते संगती जेवण पाड करतात खाण पाड करतात ह्या संदर्भार भुरगीं अशें पाड करतात जाल्यार खंयची की पिडा आसा म्हूण अर्थ देखून पोटार्थपणांत हांव भायर येवन घरचें तें कितें खाण न्हेसोवंक आमकां जायतें आण घालचें जर एक मनीस आपूण घेवचें वस्तू 6 म्हयन्या पयलें तें घालिना तर तें आपणाचें न्ही आनी एकल्याचें देखून आज सोमी आमकां म्हणटा असल्या चड पोटार्थपणांत हांव भायर येवन आमी सोम्याक महिमा दिवया आनी घरचें आसल्यांक पावया म्हण सोमी सांगता सवें जावन आसा मोसर आ संवसारांत मोसर व्हडलें महापातक जावन आसा बरें करच्याक वायट जेसूक मोसरान धरून दिल्लें म्हणटा पवित्र पुस्तक पावलाक मोसरान तांणी धरलें जुवांक पेद्रूक मोसरान बंदेन घाल्लें मोसर आजकाल कोणायकी वयर येवंक सोडिना एक पोद अशें म्हणटा मोसराक वखद ना आज हांवें कोणायचो मोसर केला भुरगेजेन बरें करतल्या मोसर केला आनी एकलो मुखार येता म्हूण हांवें आनी एकल्याक आड पांय दिलां तर तें मोसराचें लक्ष आज मोसरां निमती संवसारांत राष्ट्रांक कुदळ्ळ्यांत मोसरान आबेलाक कायनान जिश्शी मारलें मोसरान सैत्याचो जीव केला हांवें म्हज्या जिवितांत कोणाचो मोसर केला वाड्यांत कुटुंबांत इस्कोलांत भुरगीं मोसर करतात आवय बापायक जबाबदारी असल्या मोसरांत हांव भुरग्यांनी भायर येवं सोमी आपोवणें दिवं दी सोम्या म्हाका केदींच मोसराक पडनाशें हेरांनी बरें करतना तांकां बरें जायशें आमी मागया जेसूस म्हणालो जेद्वा शिस येवन म्हणाले सोम्या तुज्या नांवान बरें करतल्या एकल्याक आमी आडयलें जेसू म्हणालो ताका आडयनाकात आज जेसू तुका म्हाका तें सांगता जो कोण बरें करता ताका प्रेरण दिया समुदायाने बरें करच्या मनशाक आनीकय बरें करूंक तुमी प्रेरण दिया पिळगेजीन बरें करतात तर आनीकय बरें करूंक प्रेरण दिया निमाणें जावन आसा सत्वें आळसाय महापतकाचें सत्वें मूळ आज आळसायेन जायतीं कुटुंबां विबाडल्यान जायत्यो स्त्रियो काम करतात दादले घरात बसतात जायत्यो स्त्रियो दादले वावर करता आसतना वावर करिनासतना आसतात तें तुजें काम तें म्हजें काम वांटे केल्यात हाका परिणाम आळसाय मोगळाची जर आळसाय केली तर हांव हांगा उबो रावना जर आळसाय केली तर तुमी हांगा बसूंक शकना आळसाय आमच्या जिविताक मारेकार जावन आसा जेजून केदींच आळसाय करूना जे द्वाशिसांक जेजूची बिरबो दिसली ल्हान भुरग्यांक ताजे सरशीन हाडनेतना आनी म्हणालो मेस्त्री पुरो जाला भुरग्यांक फाटीं व्हरा तो व्हडलो जेजू म्हणालो ल्हान भुरग्यांक आडयनाकात आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा ताणें तांकां पटलून धरलें आज आळसाय आसल्या मनशांक हळू बुसांची गरज आसा प्रयत्न केल्यार मात्र फळ प्रयत्नवे फलां म्हणटा कन्नडा देखून आज आमच्या प्रयत्नावेने कितेंच जायना
हांवें आळसाय केल्या कामाक वचोंक जर 6 दिसांनी मेळचो सांबाळ चड जाता एक दीस करता 5 दीस न्हिदता म्हळ्यार तें आळसाय पूण आयचे दिसा सोम्या ह्या आळसायेंतल्यान म्हाका निवार म्हणया आनी एक बर ह्या 7 महापातकां आसात मुळां ही 7 मुळां ह्या मुळांत हांव पांटे उपजातात फळ उपजातात आनी देवसार आमकां नाडटा सांत पेद्र म्हणटा गोरस घालच्या सिंवा बरी कोणा केदाळा गिळचे म्हणून देवसार भोवण आसता तो कुटुंबांतय आसता घरांतय आसता समाजांतय आसता तुज्या वैयक्तीक वेव्हारार आसता जेदून तूं हांगा मागताय तोवळी देवसार येता तोवळी तुका दुसरेच विशय घालता तुज्या घरचे तुज्या कुटुंबाचे तुज्या ऑफिसाचे तुज्या कृशीचे असले पुरो विशय घालता सम्या आळसायेत हांव ह्या महापातकांत हांव म्हाका निवार म्हूण मागया परत उडास करता 7 महापातकाची मुळां गर्व अप्लेस कामातुराय राग पोटार्थपण मत्सर आळसाय एक वर हात सोडया दोळे आमचे धांक्या असले पूर आमच्या जिवितांत आमी केलां तर हांवें आनी तुमी आमी हर एकली पातकी जावन आसात मोरयेन केदाळे आळसाय करुना देवास बडव्यान इस्बी हाडल्या वेळार तिणें गर्व दाखोवना आपणाचो पूत मोरोंक येता तिणें केदींच इन्कार करुना पळय पुस्तक म्हणटा कुर्साच्या मुळान धैर्यान ती उबी आसली आज असली महापतकांची मुळां आमचे थंय आसा तर आमी भिवची गरज ना आमी क्रिस्तांव पातकी न्हय बगर आमी सोडयलेली पातकी जावन आसा क्रिस्तान आमकां सोडवून दिल्या पातकांक ताण सोडवून ताणें दिल्या आमी सोडयलेले पातकी जावन आसा आमी पातकी म्हणून करगोवचे न्हय देखून एक कडी मान रोवन आमच्या महापातकांक हांव समय आमकां निवार परत एक नवी चिनी खरेंच जावन आसा 3 R रिमेंबर रिपेंट अँड रिन्यू रिमेंबर हांव जावन आसा उडास कर तूं जावन आसा हांव जावन आसा धूळ त्या धुळीक आमी पाटी येता रिमेंबर रिपेंट हेंच पातकांची मुळां आज रिपेंट सोम्या तें परतिया रिन्यू बरें करया हेंच जावन आसा रिट्रीट रिमेंबर रिपेंट रिन्यू सो सक्सेसफूल रिट्रीट म्हज्या जिवितांत करूंक सोम्या तुजो आदार दी म्हूण हे घडी भर आमचे हात सोडया आनी सोम्या लागीं आमी मागया उबी रावया आमची सकल पातकां सोम्याक आमी ओपन दिवया जेजू म्हणटा हांव तुमचो मेस्त्री म्हूण तो आपयनाका बघा इश्ट म्हणटा जेजू इश्ट देखून केदींच वाटेन येता आसतना इश्टा लागीं कशें उलयतात ते जेजू लागीं उलोवया जावं पुरो पैनार जावं पुरो वाटेर जावं पुरो घरांत इश्टा भाशेन इश्टिणे भाशेन इश्ट आमकां सर्वच आवय बापाय लागीं सांगूंक जायना घोवा लागीं सांगूंक जायना आपल्या पत्नी लागीं सांगूंक जायना इश्टा इश्टिणा लागीं सांगची मस्त सुनाज जेजू म्हजो तुजो हर एकल्याचो इश्ट देखून त्या सोम्याक आमी काल सांगता हें गीत आमी म्हणया दुलोब जेजू मोगाळ तो इश्ट तुमच्या करतील गिता बुकांत 112 112 Jesus moga uda भक्तीपणान आमी म्हणया kitlo moa ishtam so amche sangeeti sragata amka sama Tace baga irko asa sampun prit mo karto lo
सो ताचे बगर ताचे बगर हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोग करतलो तासो सांगत आमकां दिता वांटो दैवीक मोगाचो तो आमचो इश्ट जावन आसा इश्टाक इश्टीने लागीं कितें सांगताय तें चिसूं लागीं सांगया जर तूं 2 मेटां काडताय तातूंत 1 मेट चिसूचें जर तुजें मेट एकच दिसता तुवें चिसूक सांडलाय म्हूण अर्थ देखून आयच्या दिसा ताची काकुळट आमी घेवली ताचे बॉक्सान आमी घेतलां देखून बिरमोतीचो दर्यो जावन आसा चीस अगणी दर्यो हाणी हाणी कुडीदार हाडला तशेंच हो दर्यो अपरिमीत मोगाचो जेसून सैत्यांक बरें केलें ताचो उद्देश एकच आसलो बापाक महिमा दिवची देखून तसो काकुळटीचो दर्यो बॉक्सानेचो दर्यो जावन आसता चिसूक महिमा दिवन आमी गावया ताची काकूळ आमी वर्णया सांगता म्हणया काकुळटाची केली व्हरती मोतीचो दर्यो तो वेळीक आज्ञा पोटलून धरता बापा दिता तांकां ओपून बापा दिता तांकां ओपसो पुर्तेशेल्यान नेटयता आपले धर्मास तांकां बापा दिता तांकां ओपसो पुर्तेशेल्यान नेटयता आपले धर्मास तांकां आमी गायले दुलो इश्ट आनी एक किर्तनगार ह्या गितांगार म्हणटा मोगाळ इश्ट देखून चिसू आमचो मोगाळ इश्ट सर हांव रागार जायत म्हजो इश्ट रागार जायना तो ससनां तावन मोग करता देखून ताचो उपकार आठोवन आमी ताका आराधन करया आमच्या ससनान तो इश्ट जावं जिवितांत कोणेय आमकां सांडल्यारी तो आमकां सांडिना पयत पुस्तकांतून एक अपुर्बायेचें उतर इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांत तूं म्हजो तूं म्हजें बुसोनेचीं उतरां जायत्या संगतींत हांव कोणेय म्हाका नेगारल्यारी तो म्हणटा तूं म्हजो तूं म्हजें देखून त्याच सुम्याक मन धरून आमी म्हणया मोगा इश्टाची सोया संता मोकदेया मानता साईबा तुझो सर्पण करता नमस्कार सातो आमचो इष्टा ससना
अर्घांतुका सुम्या जेसू अर्घांतुका सुम्या जेसू सगळामी ताळे उभारया आमी पिरंगोवचे नाका जेसू मुखार आसया आमी सडयलेली परसा देखून संतोषान सुम्या अर्घां दिव्या आनी म्हणया अर्घां तुका सुम्या जेसू अर्घां तुका सुम्या जेसू होगळां तुका सुम्या जेसू होगळां तुका सुम्या जेसू आमची साहब सौंधी अर्घां आनी होगळां तुका सुम्या जेसू अर्घां आनी होगळां तुका सुम्या जेसू ह्या दिसा ह्या मंदिराक म्हाका तुजे सरशीन तुजे कुशेन हाडल्या खातीर अर्घांनी होगळां तुका सुम्या जेसू तुज्या सर्वणेचो संतोष भोगूंक म्हाका ओ वेळ पावो केल्ल्या खातीर अर्घांनी होगळां तुका सुम्या जेसू काक्योळ तिसो बिरमो तिसो दर्यो तूं आमकां त्या दर्याच्या सगोराक आपोवच्या जेसू अर्घांनी होगळां तुका सुम्या जेसू म्हज्या जिवितांत ह्या प्राजिताच्या सक्रामेंतान म्हाका संतोष दिवच्या जेसू अर्घांनी होगळां तुका सुम्या जेसू तुज्या पवित्रात्म्या मुखांतर म्हाका तुवें कुर्पेचे सरीचे उदक दिल्ल्या खातीर अर्घांनी होगळां तुका सुम्या जेसू तुका महिमा दिवंक म्हजें वोंट तुवें उगडल्या खातीर अर्घांनी होगळां तुका सुम्या जेसू म्हज्या मुखार म्हजे समकोर साश्टांग आसच्या भोव मोगळा जेसू अर्घांनी होगळां तुका सुम्या जेसू पवित्र येवकरिस्तांत हरिये कोटी मिसाच्या बलिदानान म्हज्या काळजांत येवच्या जेसू अर्घांनी होगळां तुका सुम्या जेसू आमची पातकां म्हजी पातकां तूं रक्तवर्णाची हेमाबरी धवी करच्या जेसू अर्घांनी होगळां तुका सुम्या ह्या पातकांत कसलें सखत तूं उरयनातल्या जेसू अर्घांनी होगळां तुका सुम्या जेसू आमकां समेस्तांक एक सौंक आपोवणें दिल्ल्या जेसू अर्घांनी होगळां तुका सुम्या जेसू आमचो भावार्थ सडय म्हूण इसरतना तुवें म्हळें सस्वाच्या बिया तितलो भावार्थ आसत तर त्या तुतीच्या रुखाक दैताळ उट आनी दर्यान पड म्हळ्यार पडटा म्हणलें चिसून देखून आयच्या दिसा मोगाळा चिसू तुज्या भावार्थान आमकां बरें करताय गूण करताय पिडा शिडा आमची तूं नपयस करताय मोगाळा चिसू आमी तुका अर्घां दिता आमकां तुवें ह्या पिडेंत थावन पातकांच्या मुळांच्या पिडेंत थावन निवारलेल्या खातीर अर्घांनी होगळां तुका सुम्या जेसू बरो ह्या तुवें आमकां ह्या पिरगजीचो विकार सावन पावो केल्ल्या खातीर अर्घांनी होगळां तुका सुम्या जेसू ह्या भारताची सांतीन मदर तेरेसाक आमची पात्रोन सावन आदर्श सावन जिवी सांतीन आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्घांनी होगळां तुका सुम्या जेसू तुज्या मोगाचे मारोग आमकां पवित्र पुस्तकां निमती तुवें दाखयलेल्या खातीर अर्घांनी होगळां तुका सुम्या जेसू हांव तुजो हांव तुजें बसवणी दिल्ल्या चिसू अर्घांनी होगळां तुका सुम्या तुज्या रक्तान अमोलीक रक्तान आमची पातकां धुवन आमकां नितळ करच्या चिसू अर्घांनी होगळां तुका सुम्या जेसू अर्घांनी होगळां तुका सुम्या चिसू अर्घांनी होगळां तुका सुम्या अर्घांनी होगळां तुका सुम्या चिसू अर्घांनी होगळां तुका सुम्या जेसू प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया सांगात आमी म्हणया हांव अर्घां दिता जेसू हांव अर्घां दिता जेसू हांव अर्घां दिता जेसू म्हज्या काळजान हांव अर्घां दिता जेसू हांव अर्घां दिता जेसू हांव अर्घां दिता जेसू काळजान आमचे हात आमी घट्ट बडया अर्ध्या कुरा हात डाऊट देखून अर्घां दिता आसतना संपूर्ण मापान दिवन परत आमी म्हणया हांव अर्घां दिता हांव अर्घां दिता जेसू हांव अर्घां दिता जेसू हांव अर्घां दिता जेसू म्हज्या काळजान हांव अर्घां दिता जेसू हांव अर्घां दिता जेसू हांव अर्घां दिता जेसू काळजान Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मुगेच्या भावाने बेडेनो बो अपुरबायसो दीस आयसो संपूर्ण तरा देवान आमची पत्कां बोगसूंचो वर्तो दीस आमकां पाव केल्या खातीर देवाक आमी अर्घां दिवया देवाचो उपकार पावया दोन ताळयो पेटून आमी देवाक अर्घां दिवलो थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया जीसस हालेलुया 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 मुगेच्या भावाने बेडेनो
आमच्या थंय जायती पिडा गुण जावची जावन आसा सक्रामेंता मुखार आमी आसतना जेजू आमकां आपडटा, जेजू आमकां पायता, जेजू आमच्या सगळ्या कुडींत एक तरेचें संचलन करून दिता. ह्या दिसांनी तुम्ही पळयलें जाल्यार ह्या जायत्या आराधना वेळार आमी आराधनांत एक जाता आसतना आमकां जाय जाल्ले सवकासाय जेजू दिता. आनी असली सवकासाय आतां मात न्ही, जेजून 2000 वर्सां आदीं आपुणूच त्या जाग्यार वेता आसतना केल्लें जावन आसा. तुम्ही पळयलें जाल्यार जेजू सोलोन वेता आसतना पळयता एक नाईम विधव आनी तिचे सांगता जायते जण वताले. नाईम विधव रडताली, विळाप करताली आनी ह्या वेळार जेजू तेगे विचारता, बाये कित्याक तूं रडताय? आनी ती म्हणूंक लागली, म्हजो एकलोच पूत मरण पावला, म्हाका आनी कोणूच ना, ताका मातये पावंक आमी व्हरना साव. जेजू म्हणा लागलो, भिये नाका, रडा नाका बाये, रडा नाका म्हणटा तो. तो जेजू आमकां सांगता रडा नाका, आनी तिका तो म्हणा लागलो रडा नाका, हांव आसतना तुवें रडची गरज ना. आनी ह्या वेळार तो गेलो आनी त्या मरण पावल्या तिच्या पुताक व्हरच्या त्या वस्तूक आपड लागलो आनी तेच वेळार तिचो मरण पावलो, पूत सकला देवलो. आनी ह्या वेळार नाईम विधव वचोन ताका पटलून धरना. ताका वेंगता आसतना जेजू संतोष पावता, त्या संतोषान तो पळयता. त्याच प्रमाणे खोडकारांनी सारतना जेजू ताका गुण करता. 38 वर्सां त्या तळ्या लागीं पडून आसलो तो मनीस, ताणें विचारून जेजू लागीं गुण करूंक, पूण जेजू म्हणा लागलो तुका गुण जावंक जाय. त्या वेळार तो म्हणा लागलो, म्हाका कोण आसा गुण करूंक, म्हाका कोणूच ना, म्हाका त्या उदकान घालूंक कोणी ना, सगळे जाण म्हाका सोडून गेल्यात. ताचे तें निरासपण भोगलें, पूण जेजू सोडिना मोगाच्या भावान आनी विणिनो. जेजू आमकां हर एक लागीं आपयता गुण जावच्या खातीर. आज तुमकां हर एक लागीं आपयला जाल्यार ताणें बऱ्या भलायके खातीर आनी बरें म्हणून तुमचे थंय जावच्या खातीर. तर ह्या वेळार जेजू म्हाका आपयता, गोपान ताच्या लिपयता आनी वचू जेजू म्हजे सांगता आसतना म्हाका कांयच उणें तो करिना. त्या देखून आमी जेजू लागीं मागया. आनी ह्या वेळार गव्या गीत ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಹಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. पान नंबर 92 B44. आज केल्या सर बरेपणा खातीर आनी म्हज्या निसक्तपणा खातीर. म्हजे थंय कितें उरलां तर तें संपूर्ण तरेन काण उडोवन बरी सगत म्हजे थंय भरच्या खातीर आतां आमी गांवचें गीत आपुरबाय तरान म्हज्या उस्वासांत संपूर्ण तरान हांव तुका आराधन करूंक तयार आसा आनी म्हज्या जेजूक हांव आराधन करूंक तयार आसा. हर एकी हांव जेजूक दिता. Pansanko 92. ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಮದಮಣಿಯ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ನೀಗಿಸಿದೆ, ನನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ನೀನು ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಏಸಯ್ಯ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ
ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಿ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಿ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಯೇಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಕುಂದು ಹೋದಾಗ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಗಿಸಿದೆ ನೀ ಯೇಸಯ್ಯ. ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುವ ಯೇಸು ನೀನು, ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಬಂಡೆಯಾಗಿ ನಿಂತವರು ನೀನು, ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿನ್ನೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆವ ದೇವರು ನೀನು. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆಯೇ ಸಯ್ಯ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆಯೇ ಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ನಾನು ಹಸುವಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾದಾಗ ನನ್ನ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದೆ. ಆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲಿಂದ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಲು ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ, ಹೇಳಿದೆ, ಅಪ್ಪ ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ಅರಿಯರು, ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತ ಕ್ಷಮಿಸುವ ಯೇಸು ನೀನು. ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಪಾಲು ನೀನು, ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಪಾನ ನೀನು. ಹಸಿವಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವೂ ಪೋಷಿಸಿದೆ. ಹಸಿವಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವೂ ಪೋಷಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ ನನ್ನ ಪಾಣನಿ ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ
येसुविगे हालेलुया हालेलुया येसुविगे हालेलुया हालेलुया येसुविगे. सगळे आम्ही बसया मगाच्या. ओ जेजू आमच्या मुखार आसा. ओ जेजू आज आमकां संपूर्ण नितळ निर्मळ जाल्ल्या खळसांत पवित्र आत्म्याची सकत आमकां बसयलेलो तोच आज तीच आमकां दिवन आसा. 12 वर्सां आपले जिवीत हेरां सांगता वचून नानंता वयसा लागीं वचून कोण सक्कडी बरें करता म्हणटा ते सक्कडी दावल्ली रक्तस्रावाची स्त्री अक्रेक सगळें सोडता. त्या स्त्री एक सिरप पडलेली स्त्री, दोगांच्या प्रयोजनात जातली स्त्री. एक्सरे तिका सोडलें, खासदार तिच्या लागीं जावंक कोणी येवंक ना. आनी असल्या स्त्री एकच एक बरोसो दिसता जेजू. जेजूचे मुखामोळ तिच्या मुखार येता आसतना आणि जेजू त्या वाटेर येता म्हणून तिका सांगले आसतना ती म्हणटा ह्या जेजूच्या वस्तुरांचो कुडक्याक आमी हात लायल्या पुरो, ताच्या तकल्याक म्हजो हात लायल्या पुरो आणि हांव गुण जातली. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, एकच वाट त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रीक ह्या वेळा, दुसरी वाटच तिका ना. सगळे वाट तिने बंद केल्ले जावन आसात. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमच्या जिवनान सयत थोडे फटी आमी जायत्यो वाटो धरता. नाना त्या वाटांनी आमी गेल्ल्या देखून आमी सांपडल्या सांग पुरो. पूण आयच्या खुमसारा वेळार आमी अपुरबायतारान जेजू लागीं बक्षाणे मागला, 8 दोस मागला. जेजू तूं आमकां बक्षी. नानंत तरान आमी अन्य देवा लागीं गेल्ल्या खातीर, नानंत तरान आमी संपडून पडल्या खातीर, नानंत तरान आमी तुका दुखयल्ल्या खातीर जेजू आमकां बक्षी, जेजू आमकां माफ कर म्हूण आमी आज मागला. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रीयेन सांगलें इतलेंच, हांव त्या जेजूच्या वाटेर वेताली. म्हाका असो एकलोच जेजू. आज तुका आनी म्हाका असो जर एकच वाट. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, 100 वाट्यांनी आमी वेचे न्हय, एकच वाट्यांनी आमी चलता आसतना जेजू वयर पत्तेणी आमी दवरया आनी हो जेजू हर एकल्याक गुण केलो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ह्याच पिडा गुण करच्या जायत्या आराधनांनी जेजून कितल्या जाणांक गुण केले हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयल्लें आसा. आमी हर एका रेतेरींत पळयता. मोगाचें नांव ह्या रेतेरींत आमी मागता आसतना, खऱ्या भावार्थान आमी मागता आसतना जेजू आमकां दिता. आनी तसलो भावार्थ जावन आसलो रक्तस्रावाच्या स्त्रियेचो. आनी ती म्हणा लागली, हांव ताच्या तकल्याचो कुडक्याक हात लायन जाल्यार हांव गुण जातली. आनी तिणें आपडलें. आनी कितें जालें? ताचे उपरांत जेजू जावन एक सकत भायर गेल्ल्या बरी भोगली. आनी ह्या वेळार ती विचार लागली, कोणें म्हाका आपडलें? जेजू म्हणा लागलो, कोणें म्हाका आपडलें? आनी ह्या वेळा सगळे म्हणा लागले, आमकां कितें कळीत. पूण ती कांपन वचून जेच्या पांयाक वेटकळो घाल म्हणा लागली, हांवें तुका आपडलें जेजू, हांवें तुका आपडलें जेजू. आनी ह्या वेळा जेजू तिका पळोवन म्हणा लागलो, तुज्या बावडटान तुका गुण केले बाये, तुज्या बावडटान तुका गुण केले. गोवा पुरबायतारान ताणें सांगिल्लें जावन आसा. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तुज्या बावडटान तुका गुण केल्लें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, शताधिपती जुदेव न्हय, रोमन. आनी हो रोमागारी जेजून बरें केलें ताणें आयकल्लें. जायत्या जाणांक ताणें बरें केलें जेजून. ताची असर्य ताणें आयकल्ली. पूण जेजूक तो फात्यो नासलो. पूण जेजून केलें बरें म्हण ताका कळीत आसतना ग्रामीण तो जेजूक पात्योंक आराम करता. एक रोमागर केन्नाच जुदेवाक दनिया साहेबा म्हणना. रोमागराक आसलो एकलो वडील जावन आसा सीजर. आनी सीजराक मात ताणें तकली बागयची आसली. पूण वो शताधिपती कितें करता? आमी लुकाच्या वांचनांत पळयल्यार आमकां कळटा. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो,
ताका जेजू वयर वरती पातेणी त्या देखून तो येता जेजू लागीं आनी म्हणटा जेजू म्हजो साकर बरो ना. ह्या वेळार जेजू वचोंक तयार जाता. तो म्हणटा गरज ना, तूं एक उतर सांगल्यार पुरो आनी म्हजो साकर गुण जातालो. हो जवान आनी भयणीनो, एक शताधिपती जेजूचे वर्त अधिकार समजून घेता. जेजू कसलो अधिकार सगळ्या पिढे वयर, जांग पुरो कोडीची पिडा, जांग पुरो आळीची पिडा, जांग पुरो ते मोने, जांग पुरो ते तोंडे, जांग पुरो ते केप्पे, हांचे वयर जेजूक अधिकार आसलो. जेजूक अधिकार आसलो सगळ्या सागरा वयर, सगळ्या भुंय वयर, जेवसारा वयर, हर वयर जेजूक अधिकार आसलो. शताधिपती समजून घेता आणि तो म्हणटा सीजराचो अधिकार संसाराचो मात्र या जेजूचो अधिकार सगळ्या संसार आणि सर्गाचो. त्या खातीर तो म्हणटा तूं एक उतर सांगल्यार पुरो जेजू आनी म्हजो साकर गुण जातालो. जेजू म्हणटा असलो बावडता हांवें पळोवंक ना. मोगाचे भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिवनांत आमी असलो बावडत आसा तर, असलो बावडतालो आमी जियेल्या तर जेजू म्हाका आसा, तो एकलोच म्हाका, ताचो अधिकार म्हाका पुरो, ताचे वरचो अधिकार कोणाकी ना म्हणून आमी समजून घेतले तरी खंडीत जावन आमची पिडा गुण जावंक शकतली. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, कित्याक जेजू आमकां केन्नाच सोडून सोडिना. आज आमी आसा मोगाचे न्हू, पातये त्या जेजू वयर पातयेन दवर. जेजू म्हणटा भिये नाका बाळा म्हज्या, आसाय तूं म्हज्या पांयां धाडा. हर एका भुरग्याक सांगता तो भिये नाका. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, कितलेशे फावटी हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयले आसा. जायतीं जाणां पिडा गुण जाल्ली. SKMC हॉस्पिटलांत हांव आसतना एकले म्हजे कडेन मागोंक विनंती कर लागली. दैविकच्या रेतीर मंदिरच्या रेतीरींत म्हजी एक आंटी बरी ना, फिलोमिना म्हणून, तिचें व्हडलें ऑपरेशन आसा फादर, तिचे खातीर मागा फादर म्हणा लागले. आनी आराधनांत हांवें जेजू कडेन विनंती केलें त्या फिलोमिना बाये खातीर, जेजू तिका गुण कर, तिचें ऑपरेशन कितलें व्हडलें जावं दी, तें तुका कांयच न्ही, तुका असाध्य म्हणलें कितेंच ना. त्याच आराधनांत हांवें घालून तिचे खातीर मागलें जावन आसा. आनी उपरांत ताच्या घरच्यांनी म्हाका एक उलो दिल्लो जावन आसा. एक घडी भर ऑपरेशन जावच्या पयलें येवन तिच्या वयर मागतात गे. जायत हांव गेलो आनी गेल्या त्या वेळार सगळीं म्हणूंक लागली तिका कळीत करनाका तिची पिडा. हांव म्हणलें म्हाकाय तिची पिडा कळीत ना. हांवें जेजू कडेन सांगल्या आनी जेजू पळयतालो. आनी हांव गेलो तिच्या कडेन मागलें आनी ती म्हणा लागली फादर हांव फाटीं येता मू ऑपरेशन जावन. हांवें म्हणलें कांय भिये नाका बाई, तुजे खातीर मागलां. आनी त्याच वेळार म्हजें मोबायल आसलें, हांवें यूट्यूब काडलो आनी तिचें नांव काड मागलें, तिका थंय ऑन करून दाखयलें आनी तिका बारीच खुशी जाली. ती म्हणा लागली म्हजो जेजू म्हाका सांबाळटलो. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, मागोन आयिल्लो हांव. दुसऱ्या दिसा तिका ऑपरेशन, सगळीं तिची भुरगीं आयली, जायते कांगाल जाली. ती म्हणटाली फाटीं येता की ना गे फादर, फाटीं येता की ना गे. मागा देवा कडेन, देव दिता, देव दिनासतना आमकां रावना म्हणलें हांवें. आनी भिये नाकात म्हूण सांगिल्लें. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, 3 दीस उपरांत तांणी म्हाका फोन करून सांगिल्लें जावन आसा फादर ऑपरेशन भोव वापरबाय तरान जालें, ल्हानशें ऑपरेशन जालें आनी ती बऱ्या तरान भायर आयल्या आनी वॉर्डान ती आसा. मागीर उपरांत तिणें म्हाका टेलिफोन केल्लो जावन आसा. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, ती म्हणा लागली फादर हांव पातयेली फादर. त्या दीस तुमी म्हाका दाखयता आसतना जेजू मुखार त्या सक्रामेंतांत तुमी मागता आसतना म्हजे खातीर विनंती केल्ली, हांव पातयेली आनी जेजून म्हाका बरें केलें फादर. देव बरें करूं फादर, देवाक हांव आर्गां दिता फादर म्हणा लागली. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, आजुनी ती म्हाका म्हणटा एक उतर त्या दीस हांवें आयकल्लें, जेजू मुखार तुमी सांगलें जेजू फिलोमिना बायक बरें करे. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, जेजू हर एक कित्याक आमी हर एकल्या खातीर मागोंक आसा. ह्या वेळा मागता आसतना आमी बसल्या कडेनच हें गीत आयकोव्या. भिये नाका बाळा म्हज्या, जेजू सांगता तुका. भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा.
भियेनाका मोजा बाळा असाय तो मोजा पाया वय आम्ही असाव त्यात तुझ्या पाया तळा तुस धरून मोसोहा दिता तुका मोसो सांग मुका तुस धरून मोसोहा दिता तुका मोसो सांग भियेनाका मोजा असाय तो मोजा पाया तळा भियेनाका भियेनाका म्हणतात सगळे तुका हळ्यात लागी भियेनाका म्हणा बाय म्हणा लागले फादर एकच एक शब्द तुम्ही सांगलो म्हाका बरें करून सकलो त्याच प्रमाणे जेजू आज म्हणटा भियेनाका म्हज्या तुवे भियेनाका म्हज्या पुता भियेनाका म्हज्या भुरग्या हांव आसा ये ये आणि तुजो हात धरन हांव तुका मुखार सरतलो तुका दिसतना कोण तुका बोगताना तुका दिसतना कोण तुका बोगताना एक सुरो आसन कोणूच नसताना सर्वांनी सांडून उदासताना केदीस सनसोना केदीस सनसोना केदीस सनसोना केदीस सनसोना भियेनाका माझ्या बाळा असाय तो मोजा पाया तळा बस जेजू आपयता पिडा तुका येत असताना कष्ट तुका दोस्त असताना निराश जावन बरवसो सांगताना भियेनाका म्हज्या बाळा तुझे थंय जायते वळवळे कळवळे येवंक पुरो समस्या येवंक पुरो पिडेत तुजी दूख सोसूंक तुका जायना जावंक पुरो ह्या वेळा जेजू म्हणटा भियेनाका म्हज्या बाळा हांव आसा तुज्या सांगाता पीडा तुका येताना कष्ट तुका दोस्ताना पीडा तुका येताना कष्ट तुका दोस्ताना निराश सावन बरवसो सांगताना पातयेनी सुकोन सलवणी येताना केदीस सनसोना केदीस सनसोना भियेनाका मोजा बाळा असाय तू मोजा पाया तळा बस जेजू म्हणटा दुस्मान केणता असताना जायते दुस्मान तुझ्या मुखार रावता असताना एकामेकाचे संबंध बऱ्या तरान नासताना एकामेकाच्या संबंधात जायते उणेपण असताना सैतान नाटताना पत्कांक पडून आग नितळ चालल्या गती देवाक अर्घां दिता असताना नालिसाय बगोन अपमानी अवमानी अवमर्यादी अपराधी जाय ते केळकुळां तुझ्या वयर करता असताना तसो स्वामी जेजू सगळे बगोन हेरांक बगसूंच्या खातीर आपल्या बापाक उलो मारता तेच उलो तुका मारूंक जावच्या खातीर हांव आसा बाळा भियेनाका
दुश्मन तेंताना सैतान नाटताना दुश्मन केंताना सैतान नाटताना पातांत पोडून काळी सुरताना नाली साई बोगून रस दिसताना केदीस सनसोना केदीस सनसोना नाका मुझ्या बाळा आसाय तो मोजा पाया तळा नाका मुझ्या बाळा आसाय तो मोजा पाया तळा मुखार तुस धरून मोसो हात दिता तुका हांव मोसो सांगा मुखातस धरून मोसो हात दिता तुका मोसो सांगा मोगेच्या भावनाने बेणीनो जेजू आमकां आपयता भियेनाका हांव आसा हो बरोवचो ताणें आमकां दिल्लो एक बसवणी ताणें आमकां दिल्ली भियेनाका जेजू एकल्याक म्हणटा भियेनाका ताच्या सिसांक म्हणटा भियेनाकात हे वर्ते जेजूचें उतर आमकां काळजा जिवाक मनाक आमच्या पिडेक जाय जाल्यार वखद मोगेच्या भावांनी बेणीनो जेजून वर्त्या तरान गुण करचो वेळ लागीं आयला जेजू म्हणटा वेळ लागीं आयला when the appointed time comes everything will be revealed to you असलो वर्तो वेळ येता आसतना जेजूची वर्ती सगत धर्मस्थमापान आमचे वयर वचचो वेळ मोगाच्या भावांनी बेणीनो गुण करूंक जेजू लागीं आमी मागया ह्या वेळार जेजू आमकां गुण करचो वेळ हो जावन आसा नितळ निर्मळ जाली जेजू केदाळ्या म्हणटा तुजी पातकां बगसली वच नितळ जालोय वच चल आरिकारा म्हणा लागलो तुजी पातकां बगसली आज आमच्या इतलेची पातकां बगसल्यांत जेजू आमकां लागींच आसा जेजू आमकां आपडटालो हर एकल्याक मनशाक ताणें सांगतना सांगलें जावन आसा तुजी पातकां बगसली तेच 38 वर्सां बेतेस्ता त्या तळ्या लागीं आसल्या आरिकाराक तो गुण करतना म्हणटा तुजे पातकां बगसले उठ बिचाणे काडून चल आनी उपरांत तोच मनीस देवळांत जेजूक मेळिल्ल्या वेळार जेजू म्हणटा तूं नितळ जालाय आनी मुखार पातक करिनाका पळया आनी मुखार पातक करिनाका पातक करचे जाल्यार ताचे वर्ते शिक्षा तुका फावो जातली जेजू ताकीद दिता मोगाच्या भावांनी बेणीनो आज नितळ जाले आमी परत आमी आमचे थंय कांय अस्कत काय आसा आमचे थंय सकत ना म्हूण चिंतचे न्ही आमी तरबस्मापान संपावलोन म्हणल्या बरें वेन आय एम वीक आय एम स्ट्रॉंग हांव अस्कत आसतना हांव बळवंत जेजूच्या सक्तेन तर जेजू आज म्हाका गुण करता जेजू म्हाका आपडटा जेजू खंडीत जावन गुण करता जेजू त्या कुड्ड्याक गुण करतना म्हणा लागलो तसो जो हांव सवांजल 9 अध्याय 1 ते 7 वळींत म्हणटा ह्या मनशाचे पातक न्हय ह्याच्या आवय बापायचे पातक न्हय देवाचे पदवी आनी महिमा परगट जावच्या खातीर हो असो जावन जल्माला ताका थंय माती घालून ताका दिता आनी म्हणटा वच तुज्या दोळ्यांक सरय सिलोम तळ्यांत दोन काड आनी तो गेलो सिलोम तळ्यांत ताणें दोन काडले आनी त्याच वेळार ताची दिश्ट आयली व्हडा संतोशान तो नाचलो देवाची पदवी आनी महिमा तुजे तें आनी म्हजे तें परगट जावच्या जेजून आमकां हांगा आपयला ह्या रेतेरीन आमकां लागीं हाडला ह्या रेतेरीक आमी आयल्या तर जेजूची पदवी आनी महिमा आमच्या मध्ये परगट जावच्या खातीर ताच्या बापाची पदवी आनी महिमा आमच्या मध्ये परगट जावच्या खातीर जेजू म्हणटा तो कुड्ड जावन जल्माक
म्हज्या बापाची पदवी आनी महिमा परगट जावच्या खातीर त्या देखून चिंचे नाका मोगाचे न्हू पिडा आयल्या देखून म्हाका काही शिक्षा दिल्या काय पिडा येता पिडा आयिल्ली आमी सोसून व्हरनो ती पिडा गुण जावंक आज प्रत्येक तरान जेजू लागी मागता आसतना जेची पदवी आनी महिमा येस रेतेरींत येस व्हरत्या कोपेलांत आमी आज बगचे ती सोगसाय पिड्याक गुण जावन पाटी वेता आसतना व्हडा संतोषान कोडकार नासलो आरिकार नासलो आकोडलेलो आतांचो मनीस नासलो ती रक्तास्रावाची स्त्री नासली तोंडे नासले जायते जाण नासले पिडाक गुण जाल्ले उपरांत वर्त्या संतोषान ते उडी मारिल्ले आनी तसली पदवी आनी महिमा बापाची आज परगट जावच्याक आमी हांगा आसाव मगाच्या भावनांनी बिणीन सगळे आमी उबी रावया सगळे आमी उबी रावन जेजूकूच पळयव्या सक्रामेंतान असलो जेजू आमचे संगत आसा पिडाक गुण करचो पावस पिडाक गुण करची संगत आमचे मदें तो वतून आसा ह्या वेळार आमच्या थंय जायती पिडा आसा जावंक पुरो मगाच्या भावनांनी बिणीनो एक घडीभर आमचे दोनी हात आमच्या काळजा वयर दवरया एक घडीभर आमचे काळजा वयर दोन दोळे धांपया दोळे धांपोवन आमचे थंय आसली पिडा आमी जेजूक समर्पित करया जेजू घे ही पिडा सांग खंयची पिडा तुका आसा जावंक पुरो तकली दूख जावंक पुरो पाटीचे कण्याची दूख जावंक पुरो दोंपर दूख जावंक पुरो किडनी प्रॉब्लेम जावंक पुरो थोड्यांक दोळ्यांची दुखेंत जायते कश्ट जात जावंक पुरो लिवर सुजला जावंक पुरो गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम फायब्रॉइड्स वर्केनी मायग्रेन स्पॉन्डायलिटीस कॅन्सर पिडा जावंक बरो ट्युमर पिडा जावंक बरो कातीची पिडा जावंक बरो नाना तरेची पिडा जावंक बरो ह्या दोसी घरांत भुरगीं सारकी नान भुरगीं आयकनान सोरो नाका जाल्यार आमाल पियोनी धूमपान जावंक बरो थोडे ड्रग्स जावंक बरो आनिस्कळपण जावंक बरो नाका जाल्ली जुगार नाका जाल्ले खेळ ह्या पानपासान आमी पडल्या सैतानान आमचेर वेडो घाला आमच्या कुटुंबात समाधान ना आमच्या कुटुंबात कामां नात आमच्या कुटुंबात कितले आमी ओद्दाडलेली आज एकलो भाव येवन म्हणा लागलो फादर हांव कितले बिझनेस केले सगळें लॉस जालें फादर कितें करचें म्हण कळीत ना मागीर पळयतना कितें जाला तो मोबायलार फेसबुकार नाका जाल्यार सगळ्या वायट शक्तींत जायते मेतेर जाला आनी म्हणटा म्हाका लॉस मोगाच्या भावनांनी बिणीनो जाल्यार कसले अवसर आसा तर आज जेजू समर्पीत कर ह्या वेळार जेजू सांग जेजू म्हणटा भिये नाका सांग म्हाका जेजून सगळें पळयलां म्हाका कांयच लिपन दवरूंक ना एका दोळा अन्या देवा लागीं वचून आमी आज बोब मारता जेजू कडेन सांग जेजू कडेन तुवें हें दोळ सांगलाय कोमसारान सांगलाय तर आनी कितेंय तुका कांतवणी आसा सांग जेजूक जेजू हांव सुकोन पडलो आनी सुकोन पडली जेजू आनी मुखार वचना जेजू बक्षिता पातकां बक्षिता आमकां परत ताजे मोगाची भुरगीं कर घेता मोगाच्या भावनांनी भयणीनो ह्या वेळा पिडा गूण जावच्याक आमी मागया सगळे आमचे दोळे बंद करया ह्या वेळा हांव कितें सांगता तें आयका मोगाचें न्हू हांव थोडे पिडा सांगतलो असली पिडा तुमचे थंय आसा असलें उणेपण आसा असलें सिकनेस तुमचे थंय आसा त्या वेळार मात्र तुमचे दोनी हात कान तुमच्या तळवे वयर दवरून तुमी जेजू लागीं मागचे जेजूक सांगचे जेजू तुज्या आमलीक रगत म्हज्या पिडेंत देवय जावंक पुरो तकली दूख जावंक पुरो दोळे दूख जावंक पुरो कान दूख जावंक पुरो गोमटी दूख जावंक पुरो भुसां दूख कितें कडेन आसा ते सगळे पिडा तुमचे थंय आसली जेजूक तुमी सांगची तर ह्या वेळा तुमचे भायले दोळे बंद करात आंतरीक दोळे उक्ते करात आंतरीक भितरले दोळे उक्ते करात मगेच्या भावनांनी भयणीनो दिव्यवाणी लाईव्ह हें करता आसतना तुमी कोणसो कडी रेतेर आतां पळोवन आसात तुमी तुमच्या जाग्यांनी रावन ह्या रेतेरचो पळय वर्त्या तरान भोगच्या खातीर तुमी थंय रावन ह्या वेळार ह्या रेतेरींत भागीदार जायात तुमची कसली पिडा आसा ती जावन तुमी सांगात मोगाच्या भावनांनी भयणीनो कोण्णाकी पळोवचें नाका तुज्या भितरल्या दोळ्यांनी जेजूक पळय जेजू तेसो धवो दगलो तांबडो शेलो घालून तुजे लागीं येवचो तुका दिसतालो तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो ह्या वेळा तकली दूख आसली कोण हांगा आसात तांणी तांचे हात कान तांच्या तळवेर दवरचे
केदाळ म्हणसो काडूंक सांगता तेदा म्हणसो काडी नाका ते दवरात आनी मागात तुमचे वोंड उक्ते कर म्हाका जेजू म्हाका गूण कर म्हाका बरें कर म्हाका गूण कर म्हाका बरें कर कोण्णाकी बळें नाकात म्हाका तूं आनी तुजो जेजू मात्र भिये नाकात लज नाकात लज कांयच ना म्हाका न्हू म्हजी पिडा जेजू कळीत आसा जेजू सांगता हांव तकली दूख आसली तकली पडापड तकलेंत कितें गुल्ल्या बरी जाता तकलेंत मानसीक असमतोलन जाला तकलेंत एका तरेची एंग्जायटी उद्वेग ते उद्वेग आयिल्ले देखून जायते डिप्रेशन म्हाका बघता असले कोणी आसत तर तुमचो हात काण तुमच्या तळव्यार दवरात दोळे दूख दोळ्यांत दिश्टुणी जाल्या दोळ्यांत दुखान येवंतात थोड्यांची दिश्टच गेल्या असली ह्या वेळार तुमच्या हात कान तुमच्या तकले दवरात जेजू कडेन सांगा जेजू म्हाका गूण कर बार्तिमेस बोब गेले लागलो आनी म्हणालो म्हाका दिश्ट जाय घाल ती बोब इसार जेजू कडेन जेजू इसारले ना म्हणना तुज्या बऱ्याक तो दिता जेजू कडेन सांग वडा पावडटान सांग बार्तिमेस म्हणा लागलो म्हाका जेजू आयकलो तर म्हजी दिश्ट मेळटाली मेळ्ळीच आज तुका तीच दिश्ट जिवंक जेजू आयला तुजी दिश्ट खंडीत जावन जेजू बरी करतलो कान दूख नाक दूख दान दूख दांताचे भितर गम्स दूख आनी ताळो दूख असली जेजू कडेन मागून तुमचे हात तुमच्या तळव्यार दवरात तुमच्या तळव्यार दवरात हात काडी नाकात मोगाच्यान हेपटी हांवें दवरूंक सांगल्यार पवित्र आत्म्याचे सकत आनी गूण करूंक आमी आपड जेजू आपड म्हणून तें गीत गावच्या म्हणसर काडी नाकात मागात मागात जेजू कडेन मागात सांगात जेजू सांगात त्याच प्रमाणे स्पॉन्डलिटीस मायग्रेन असली पिडा आसली तुमी जेजू लागीं सांगात स्किन डिजीज कातीची पिडा जांग प्रबिडी मातशे ब्लॅक मातशे आनी कितें जक्कडी पिडा आसा सांगात कसली सक्कडी पिडा ती कातीची खंय खंय आसा ती सगळी तुमकां कळीत आसा जेजू कडेन सांगा जेजू पळय जेजू पळय जेजू जेजू म्हणटा हांवें तुका कितें करी जाय ताणें विसरलें जावन आसा खोडकाराक आनी बार्तिमेयाक हांवें तुका कितें करी जाय सांग जेजूक ह्या वेळा सांग जेजू म्हणटा हांव विचारता तुका हांव आसा हांवें तुका कितें करी जाय जेजू म्हाका गूण जावंक जाय जेजू म्हजी पिडा गूण जावंक जाय जेजू म्हाका गूण कर बोब मार तुज्या काळजाच्या गुंडायतावन बोब मार जांग बरो भुजां दूख हाताचे गांठी पांयाचे गांठी दोंपर असली पिडा आसली सगळी तुमचे हात काण तुमच्या तळव्यार दवरात कॅन्सर पिडा ट्युमर पिडा आसली तुमचे हात काण तुमच्या तकले दवरात भिये नाकात जेजू कडेन सांगात जेजू कितल्या जाणांक गूण केला म्हाका तत्व जेजू आजय गूण करता हरते दूख काळजाची पिडा हरत्यान एका तरेचे दडदडे हरत्यान एका तरेचे बे जायत्या जाणांक ह्या दिसांनी ह्या कोरोना पॅन्डेमिका उपरांत जायत्या जाणांक असले दडदडे आयल्या ते जायते जाणां येतात आनी म्हणटात म्हाका बे म्हाका बे म्हाका बे जेजूक सांग जेजू कडेन विचार सांग जेजूक जेजू हे बे गूण कर सोम्या हे गूण कर म्हाका नाका त्या सायकॅट्रिकाला वचो म्हाका नाका बेश्टेन तरी ते वचोन हांवें खंयचे नाका सोम्या म्हाका गूण कर म्हाका बरें कर म्हूण सांग जेजू कडेन जेजू गूण करता वयस असो वयस तो दातार असो दातार तो गूण करता पोटान दूख पोटान साबणी कितें केलां काय ताणें केलां काय हाणें केलां काय म्हण कसलोय असलो धुपा उसान कोणा कोणा लागीं गेल्यात तरी परत येयात फाटीं आनी जेजू सांगात जेजू म्हज्या भुरग्यांक तें आसलें तें खाण घाल म्हज्या कुटुंबांत आसलें तें खाण घाल कितें तें पोटाचें दूख आसा जेजू ती सगळी खाण उडय म्हाका तुजेर बावडता आसा जेजू हांव तुजेर पात येता जेजू म्हाका तूं गूण करतलोय म्हज्या कुटुंबांत आसलेल्या सगळ्यांक तूं गूण कर सोम्या किडनी प्रॉब्लेम लिवर प्रॉब्लेम लिवर सिरोसिस गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम अल्सर प्रॉब्लेम असले कोणी आसा तर तुमच्या हात काण तुमच्या तळव्यार दवरात बीपी कोलेस्ट्रॉल शुगर असले पिडेची तुमच्या हात काण तुमच्या तळव्यार दवरात आस्मा ब्रिझिंग ब्रॉन्कायटीस असली आसा तरी तुमचे हात काण तुमच्या तळव्यार दवरात तुमच्या तकले दोन मागात जेजू कडेन मागात उगेत बसनाकात मागात जेजू सांगात जेजू गूण करचो वेळ लागीं पावला जेजू आपूणचो वेळ त्याच बापाची पदवी आनी महिमा परकट जावचो वेळ लागीं पावला जेजू गूण कर ह्या वेळा पेकट दूख पाठ दूख हाताची बोटां आर्थरायटीस असली आसली
व्हेरिकोस वेन्स, थायरॉइड, फायब्रॉइड, सिस्ट असले कोणी असत तरी तुमच्या हात काढून तुमच्या तळव्यार दवरा ते सगळे पट्रे दुख पायाचे सेकेल तळवी लसता उलपता कोणा रावंक जायना असले कारण तुमच्या हात तळव्यार दवरात राती न्हीद पडना निराशपण म्हाका जीव नाका म्हणून बघता असली तुमच्या हात काढून तुमच्या तळव्यार दवरात कसले नाका जाले बनपास गडबडी नाका जाली स्वप्ना म्हाका कितें धरल्या बरी जाता म्हाका रातीर कितें बेन दिसता OCD obsessive compulsive disorder ADHD attention deficiency hyperactivity disorder autism schizophrenia असले कसले सायकोलॉजिकल डिजीज आसा तरी चेजूक सांगे भुरगीं नासतना कोणी आसा तर सांगात चेजू म्हाका भुरग्यांचे देणे दी कुटुंबांत जायते बनपास आमाल पिवण्याचे झगड्याचे शुगरीचे नाका जाल्यार वायट इश्टगतेचे नाका जाल्यार वायट संबंध अनिश्कळपण फोनोग्राफी असले बनपास कोणा थंय आसात मोगाच्या भावनांनी भयणीनो ते सगळे सोड दिवंक ते सगळे काण उडोवंक जेजूक सांगता कितलेशे जाणांक जेजून बरें केलां खिणा भितर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो बरें केल्लें जावन आसा एक मनीस आसा एकूच एक रेतेर ताणें वट्टांत अटेंड केल्ली त्याच दिसा ताणें सोडिल्लो तो सोरो आजूनय तो वचोना 25 वर्सां ताका बनपासांतले सुटयलां जेवसाचे विदवळीन जेजू सुटयता हर एकल्याकी बरें करता मोगाच्या भावनांनी भयणीनो तुज्या कुटुंबांत आसा दोशी एकामेकांत असमाधान मानभेद द्वेश दुस्मानकाय असलें कितें आसा तर पोटसाळ असलें आसा तर जेजू सांगय मोगाच्या भावनांनी भयणीनो तुमच्या जिवनांत ह्या वेळा संपूर्ण तरां बरें करूंक जेजू आपयता जेजू व्हरता तरान आपड म्हाका जेजू म्हणून गीत आमी गायता आसतना मोगाच्या भावनांनी भयणीनो हात तळवेर तासो दी व्हरता तरान म्हाका जेजू आपड म्हाका गूण कर म्हाका तुज्या पावतान तो गूण जालोय आनी आमच्या मागण्यान संपूर्ण तरां तुका गूण करूंक शकतालो तो जेजू ह्या वेळा आमी मागया आपड जेजू म्हाका आपड आमोलीत त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय जयच्या अर्था मोगान जयच्या आमोली रक्ताच्या बळान सर आनी सर्मपणांक आसले सगळे पिडा आस्वरात खांडून मेळटा जेजू जयच्या नांवान जयच्या आमोली रक्ताच्या बळान सगळे पिडा तकले तळवे पर्यंत आसले हर एक ह्या भुरग्यांची पिडा सम्या जेजू खांडूडय संपदारा जेवसाची विदवळी संपदारा निकळून पडून या वेळा जेच्या नांवान जेच्या आमोली रक्ताच्या बळांत हांव बरपायता हर एक पिडा ह्या वेळा हांगा आसली ह्या भुरग्यांत आसली संपदारा निकळून पडून सम्या पयसर दी गूण कर तांकां बरें कर तांकां सम्या तुज्या बापाची पदवी आनी महिमा बरकट जावन ह्या वेळार ह्याच रेतेरेंत ह्या रेतेरच्या वेळार ह्या भुरग्यांक जाय जाली बरी भलायकी दी आपड जेजू म्हाका आपड अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय गूण कर जेजू म्हाका गूण कर सगळी पिडा शिडा मोजी तूं निवार आपड जेजू म्हाका आपड सांग जेजू कडेन आपड जेजू आपड म्हणजे पिडा आपड गूण कर सम्या गूण कर म्हाका हालेलुया जेजू जेजू सबलांद मगरिया शक्ति सबरिया शंडिला बाला ग्लोरिया बलरो Jesus अतकी स्त्री आपत्ता कोण करे सम्या आज माझ्या भुरग्यांक कोण करे माझ्या भुरग्यांक आत्मोस मागतात म्हणजे भुरगे जगात मागतात जेजू कोण करचा पाव देवाय सम्या ह्या भुरग्यांक घाल तुझे बसावा बराळ बसावा त्यांच्यावर घाल सम्या जेजू पोचा खांदे दुनिया जेजू
지에 모자소매야 서다스와로니 지에 모자소매야 서다스와로니 지수 마카 아프 विद्यारक्त माका तुझेलाई परचिसु माका गुण कर सगळी पीडा शिडा मोजी तुनिवा कसं जे या वेळा तुका वत्त्या तराना पडटा सारख्या संसारचो धनितो हर एक लागी मागचो धनितो हर एक लागी रागचो धनितो वर्त वैज तो जेजू ह्या वेळार त्याच बातम्यान घाल्ली ती बोब तुवें आयकली ह्या वेळा म्हज्या भुरग्यांच्या नावे हांव बोब घालता सोम्या जेजू म्हज्या भुरग्यांक गुण कर जेजू तांकां आपड तांच्या सगळ्या कुटुंबांत जाय जाल्यार बरेपण नवे सावंत हांडी तांच्या कुडीक जाय जाल्यार बरी भलायकी तूं दी सर्ग संसारासो धणी तूं सावणासाय सर्गी तावंगाड तूं आमचेर देणी पाटाव करूंक तूं सदांच घालतेपणी बेसावाणी बरमोची जिणी सोमिया जेसू मोजा कांदे दुनिया देशो मागण्या तो दी चीज चीन मोजा सोमिया सदा लोदी चीन मोजा सोमिया सदा लोदी परचिसु माता आप हळटा तुमच्या हात सकयल घाला हळटा तुमचे दोळे मुक्त करून जेजू पळय आली जेजू म्हणटा तुका गुण करता तुका गुण कसो देव हांव तुका बरो कसो जेजू हांव सगळे माझ्या बापाची पदवी आणि महिमा प्रकट करच्या खातीर तुझे थंय जायते नवे हाडसो जेजू हांव जेजू म्हणटा हांव सांगा पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन तुका मागतलो पवित्र आत्माच तुझे थंय देवयतलो जेजू तुका माग सगळी पीडा शिडा मोची ओय मगेच्या भाव नडबेडेनो सगळे आमी आमचे हात सकयल घालया ह्या वेळा आमचे हात जोडया उबे राहिल्ल्या कडेन जेजूचे आशिर्वाद घेवंक आयते जावया जेजू आमकां म्हणटा म्हजे आशिर्वाद हांव तुमकां दितालो म्हज्या आशिर्वादांनी तुमकां भरतलो रेतेर जावन आसा आशिर्वादाची रेतेर आणि ह्या रेतेर वेळार सगळे तुझे कुटुंब तुझे घराणे आणि तुझे जिवीत बरो तुझ्या मापान बरोच्या खातीर आयिल्लो जेजू आशिर्वाद दिवंक तुझ्या मुखार आसा Sacramenta Sanaman Koruya Kurila Yaruka Boda Navyo Niti Adarya Salmon Visha Uskarisya Babataje Goldiya Sose Papa
कसे तुका उल्हासाने स्तुती जावं अति महिमा सस्ता सस्ता एका तळ्यान हसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासोमी नावडता आमेन. हे देवा विचेत सक्रामेंता काल तुझ्या कस्टमरना जोगडास तुवें आमकां सोडलाय आयच्या दिसा तुझ्या वर्त्या पदवेन आनी महिमेन तुझ्या बापाच्या वर्त्या पदवेन आनी महिमेन ह्या भुरग्या वयर जाय तें बरेंपण तुवें हाडलाय चड आनी चड मापान बरी भलायकी ताका दिवच्याक तुज्या आजारपण हांगा आसलें ह्या खातीर आमी तुका आर्गां दिता जो उपकार बावडटा सदांच आमकां पवित्र आशिर्वादांनी तूं भर जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्ना मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा नमन तुका अर्गा तुका वंदन तुका मोचा जिसू मिसाचे प्रवेश गीत आमी गायन करया 530 आणि 1 कोंकणी भक्ती गीतां बुको पेज नंबर 31 ये 38 दुसरें चरण. सोम्या तुझ्या नावान आमी सांगता मेळ्या संतोष बोरी कळसान तुका हसिता तुझे मरण जीवन कोण आमी समरमता सगळी जेवणां तुझ्या आमी काकेता सोम्या जेजू क्रिस्ता गोड्या गोड्या सुकून गेल्ल्यो शिड्यो आमी तुज्यो हिंडात तुझ्या आमकां राखून विघ्नां आनवरांतली आमकां निवा सोम्या तुझ्या नांवान आमी सांगता मेळ्या संतोष बोरी काळजां तुका हसिता तुझे मरण जीवन कोण आमी समरमता सर्गी जेवणां तुझ्या आमी मागेता.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या स्वामी येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्ताची बंदकाळ बावन आणि बहिणीनो, त्या संवसारार जल्मलो हो एकलो मनीस सांग जिवी जावन आसा. एकल्यान अनेकल्या वयर वंदून जीव जिन्स मनशा जिवी जावन आसा. त्याच खातीर शुभ वर्ण आमकां आयकोंक मेळटा. जेजू म्हणटा, जो कोण म्हजे ते एक पडीत रावता तर खंडीत जावन आपल्या जिवितांत यथेच्छ प्रतिफळ जोडूंक शकतलो. आज ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी भाग घेता आसतना जेजू जिविताची जर आमच्या जिवितांत वाळूंक ताचे सांगात एक पडीत जावन रावचें भोव गरजेचें जावन आसा. खुमसारा मुखांतर आमची सोर पातकांक बॉक्सान आमी मागलें आनी खुमसाराचें विधान जावन आसा. जेजू सांगाता कनेक्टेड रावंक, एक पोट ते रावंक, या वंदोन रावंक. तर मगाळ बोन आनी बडिनो, आज ह्या मिसांत आमी भाग घेतना आमच्या चलत्या जिवितांत जेजू सांगाता सदांच एक पोटीत रावंक प्रयत्न करया. जर चुकल्या तर बक्षाने मागून सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आणि तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बगे वचदान सामकार मरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंत करातून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकुळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां स्वच्या जिविताक पावो. सोमिया काकुळट, सोमिया काकुळट, क्रिस्ता काकुळट, क्रिस्ता काकुळट, सोमिया काकुळट, सोमिया काकुळट. प्रार्थुया. सर्वेस्वर आमच्या मगाळ बापा, तुझ्या कुटुंबाक मै पसंत सांबाळ, बऱ्या करण्याने आमची जीण सदां सफळ करूंक आमकां शिकय. ह्या संवसारांत तुजी बसवण आमकां दी आनी सर्गींच्या सुखाक आमकां पावय. ह्यो आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससनाक. जरमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वचप. तेन्ना जरमियाच्या दुस्मनांनी मुळे येया आमी जरमिया विरोध एक मांडणी करुया. कित्याक तो ना जाल्यारय धर्मशास्त्र शिकोवंक आमकां सदांच याजाक मेळटले. बूद दिवंक जाणारी देवाचे उतर परगटूंक प्रवादी मेळटले. येया आमी ताची निंदा करुया आनी ताच्या खंयच्याच उतराक आमी खाण दिवचो नाका. सर्वेस्परा म्हाका खाण दी. म्हजे दुस्मान सांगतात ते आयक. बरें केलां ते वायटान फाटी दिवचे. कित्याक म्हजो जीव काडूंक ते एक फोंड काडटात. तांचे पासत विनाती करूंक, तुजो क्रोध तांचे वयलो निवारूंक हांव तुजे मुखार कसो उबो रावलो म्हूण उगडास कर. देवाचे उतार हे श्लोक. तुज्या खळणांतल्या मोगा पासत म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. सूर्या मांडलेल्या जळांत हांवें संपडनाशे म्हाका राख. कित्याक तुंच म्हजो आदार. तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. म्हाका सुटका दी सर्वेस्परा विश्वासी देवा. श्लोक.
तुझ्या कळणातल्या म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा दुस्मान गुणगुणतात ते म्हज्या खाणार पडत आसा सर्व भोंवती भिरांत म्हजेर आयल्या म्हजे विरोध गुटमोळ ते सोलोन आसात म्हजो जीव काडूंक मतलाब करतात श्लोक तुझ्या कळनातलेल्या मोगा पासून म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुजेर पातयेवन आसा तुंच म्हजो देव अशें म्हणटा तुज्याच हातांत आसा म्हजें जिवीत म्हजी पाट धरून येतेल्या दुस्मानाच्या पासांतलो म्हाका निवार श्लोक तुझ्या कळनातलेल्या मोगा पासून म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा उद्गार वंदन तुका क्रिस्त महिमे भरी दया वंदन तुका क्रिस्त महिमे भरी दया उंड्यावरवी मात्र मुनीसची येना बागर देवाच्या उतरावरी तो जियेता वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरी दया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरी दया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सांसवा परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया हांव खरी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोठामाली म्हजे थंय आसून फळ दिनांतलो हर एक फांटो तो कातरून घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सावर्ण बेंडतात तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मरी पात दोळसूं बेंडोळ नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात तुमी म्हजे थंय एकवटून रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटून रावतलो जशें एक फांटो वाल थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात फै हांव दाखवाल आनी तुमी पांटे जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता ते आतेश्ट फळ दिता कित्याक म्हजे वेळेन तुमी कांयच करूंक शकनात म्हजे थंय रावनातल्या पांट्या बरी खातर उडयतले आनी तो सुकोन वेतलो तसले सुके फांटे आलयतात आनी उजान घाल नासतात तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उदकां तुमचे थंय रावती जाल्यार तुमकां जाय जालें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें तुमी आतेश्ट फळ दिवन म्हजी शिस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यान म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्त जेजू ख्रिस्त थंय भोव मोगाळ भावन आनी भयणीनो ह्या आधुनीक संवसारार आमच्या हर एकल्याच्या तोंडांत असो एक शब्द जावन आसा कनेक्टिविटी म्हणजे होंदोन रावचे एकवटीत रावचे जांपर आमच्या घरांनी ल्हान भुरग्यांक थावन मळगड्या म्हणसर शब्द उसारतात या हो शब्द उसारचे आमी आयकता आनी हो शब्द आमकां कनेक्टिविटी म्हणल्यार शब्द आमकां सदांच सांबावला कित्याक म्हळ्यार एक धाकटें भुरगें मोबायल घेवन आपल्या वडिलांक सांगता ह्या लागीं वेता आनी म्हणटा हॉटस्पॉट कनेक्ट करून दी म्हाका गेम्स खेळूंक आसा ऑनलायन क्लास म्हाका जायचे हॉटस्पॉट कनेक्ट करून दी तितले मात न्ही वडिलां सयत प्रत्येक जावन तरणाट्या भुरग्यांक थंय वेतात आनी म्हणटात इंटरनेट कनेक्ट करून दी म्हाका शर्मा आयकचे म्हाका आराधन आयकचे नव्यानंत भाग घेचे रतिरेंत भाग घेचे आनी अशें आसतना मोगाचें न्हू आमचें अस्तित्व मनशां थंय एकवटूंक या कनेक्टेड जावंक आसलें आसा कोणी मनीस एकामेका वंदोन रावनंतर तो मनीस जावंक ह्या मनीस न्ही म्हूण आमी म्हणयत कित्याक म्हळ्यार हर एकलो मनीस संवसारांत जियेल्लो सांग जिवी जावन आसा आनी एकामेकाक ते वंदोन आसात जांप्रो एका मनशाक एका शेजाराची गरज आसा
एका शहराक अनेक शहराची गरज आसा, एका राज्याक अनेक राज्याची गरज आसा, एका राष्ट्राक अनेक राष्ट्राची गरज आसा. आनी खंयच्या मनशान आमी पळयल्यानंतर मनशाक सांगूंक जायना हांव म्हज्या इतल्याक जियेता म्हणलें सोब मनशाच्या तोंडांत थावन येनात. जेन्ना मनीस असला चिंतपांत आसा तर तो मनीस निसायकी मेला. जांपरो कुडींत तो मरण जाल्यार खंडीत जावन आपणाचे काळजांत तो येदोळसून मेला. कित्याक म्हळ्यार भावन आनी भयणीनो, आमी केदींकच आपणा इतल्याक जियोंक साध्य ना. आनी आमच्या जिविताचो उद्देश शेवट जावन आसा आमी अनेका मनशां थंय एकवटीत रावंक. आनी हे हाचे की वर्तें सच जावन आसा देवान आम हर एकल्यांक रचलें जावन आसा कित्याक आमच्या संगात आतां एकवटीत रावंक. पळया परमेश्वराक आमी पळयता देवाक एकल्याक रावंक साध्य जालें ना. त्या खातीर कितें तो करता, संवसार तो रचता. आनी संवसारान प्रत्येक जावन आदां एकल्याक रावंक साध्य जालें ना हे वेग तो रचता. आनी हे शास्त्रान मोगाळ भावने पडिनो ह्या संवसारार हर एकलो मनीस एकवटीत रावंक आशेता. जर तर प्रत्येक जावन शुभ वचनां आमी पळयता तर वेचीत पुताची काणी ही सोमा आमी आयकता तर नियाळता तर ह्या एकवटीतपणाक एक सारके जबाब आमकां मेळटा. पळया आमच्याच घराचो बापायचो पूत खंडीत जावन सांगात तो जियेता, मोगान आसता आनी बापायची आस्त घेता आनी पयस वचून तो जियेता, संतोषान जियेता. कित्याक म्हळ्यार बापाय आनी पुता मदीं संबंद बरो आसा. जाल्यार वेचीत पुताच्या काणयेंत आमी कितें पळयता, बापाय तावन हक्कान म्हणलें बरी या रागान म्हणलें बरी आस्त घेता, उपरांत बापाय कडेन उलोवना ना, बापायन दिल्ली आस्त तो खाण घेता, पयस वता, जियेता आनी आखरे कितें जाता तो मन जाती घाल्लें खाण खाता. कित्याक बापाय आनी पुता मदें संबंद नातलो, कनेक्टिविटी नातली आनी त्या निमती पूत बेकार जावन पावता. भावन आनी भयणीनो, जर तर बापय पुता मदें वत्तायाचे एकवट आसा तर हे वत्तायाची कनेक्टिविटी आसा तर खंडीत जावन पूत खंडीत जावन आपल्या जिवितांत कसलेंच काम घेतल्या ताका पोंता पावोवंक साध्य जाता. त्या खातीर आमी उडास दवरचें भोव गरजेचें. आमच्या सालत्या जिवितांत आमी पळयता तर कोण मनीस आपल्या बळान आपल्याच राज्यावांत या आपुणूच म्हणून जियेता खंडीत जावन तो शेवटी पडटाच. त्या खातीर एकामेकाचो बांद या संबंध भोव गरजेचो जावन आसा. आमी परमेश्वरान पळयता तर दावीद राय तेन्ना जर तर दावीद राय गोलियाता मुखार कसो रावंक शकलो, येद्या व्हडल्या गोलियाता मुखार त्या दावीद ल्हानशा रायाक कशें रावंक साध्य जालें. कित्याक म्हळ्यार तो ताची सकत रचलेल्या देवा थंय आसली आनी देवा सांगात तो एकवटीत रावल्लो. देवा सांगात ताका कनेक्शन आसलें. तितल्या मात न्ही मैसे प्रत्येक जावन इस्रायल लोकांक तांबड्या दोऱ्यात तावन खंडिस्तान उतरोवंक कसो शकलो. कित्याक म्हळ्यार तो देवा थंय कनेक्टेड जावन आसलो. तितल्या मात न्ही मोगाच्यान आमचो जेजू क्रिस्त आमचो राय सोडवणदार प्रत्येक जावन कालवार पर्वतार कुरिसवंक आमचे खातीर आनी आमकां सोडवण दिवंक कसो शकलो. कित्याक म्हळ्यार तो त्रिदादी थंय तो कनेक्टेड जावन आसलो. म्हणजे आमचो हर एकल्यांचो शेवट जावन आसा देवा थंय एकवटीत रावंक. जर तर आमी हर एकले क्रिस्तांव म्हणटा, क्रिस्त आनी हांव सांगात आसल्या मात आमी क्रिस्तांव जाता. तितल्या मात न्ही क्रिस्तान सोंसले कश्ट आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत सोंसल्यार मात्र आमकां जेजू क्रिस्त सांगात जियोंक साथ जाता. ताच्या कश्ट मरणांत आमकां भाग घेवंक साथ जाता. ताच्या कश्ट मरण कसलें म्हणून समजोवंक साथ जाता. आनी त्या मुखांत आमच्या जिवितांत आयिल्ले हर एक कश्ट निरासपण फूट करूंक आमकां साथ जाता. त्या खातीर उडास दवरचें भोव गरजेचें मोगाचें आयच्या शुभ वार्तेची उतरां. जेजू कितें म्हणटा, तुमी म्हजे थंय एकवटीत रावा आनी हांव तुमचे थंय एकवटीत रावतलो. जो कोण म्हजे थंय एकवटीत रावतलो तो यथेश्ट प्रतिफळ घेवंक शकता. आनी हांव नासतना ह्या म्हजे विणे तुमच्या जिवितांत तुमी कितेंच करूंक शकनात. ही निसायकी एक वर्ती उतरां जावन आसात मोगाचें. आमच्या जिवितांत आमच्या क्रिस्ती जिवितांत आमी देवा विणे कितेंच करूंक साध्य ना. कित्याक म्हळ्यार चड संगतीचो मूळ जावन आसा देव, चड संगतीचे उगाम जावन आसा देव, चड संगतीचे शेवट जावन आसा देव. जर तर कोणी एकलो मनीस जावं क्रिस्तांव कोणी जावन देव नासतना जियेता म्हळ्यार खंडीत जावन तो ताका बेबतो म्हणून आमी म्हणयत. जानवाय आसून जानवाय नातले बरें तो जियेता म्हणून आमी म्हणयत. त्या खातीर जर तर आमचे जिवीत देवा विणे देव नासतना आमचे जिवीत आमी जियेता तर खंडीत जावन आमचे जिवीत रितीन जावं पावता.
त्याच खातीर आयची शुभ वार्ता आमकां हर एकल्यांक आपोवन दिता आमी आमच्या रसुल्ल्या देवा लागीं सदांच कनेक्टेड या एकवटीत जावन रावंक कित्याक म्हळ्यार जर जेजूची जिविताची जर आमच्या जिवितांत वाळाचे तर आमी जेजू सांगता सदांच एकवटीत रावचे मोगाचे न्हू हांव तुमचे ते एकवटीत रावता उतरांचो अर्थ कितें क्रिस्तांव जिवितांत वांटली जावंक म्हणजे ताच्या मोगांत आमी जियेवचे जेजूच्या मोगांत आमी भाग घेवचो जर तर आमच्या जिवितांत मोग म्हणलें ना तर खंडीत जावन आमचें जिवीत पोकळ जावन आसा आमी सर्व जाणां देव जावन आसा मोग तसो पूत जेजू क्रिस्त जावन आसा मोग जर जेजू क्रिस्त आमच्या जिवितांत ना तर खंडीत जावन आमी हेरांक मोग दिवंक असाध्य जाता भावन आनी भयणीनो जर आमच्या काळजांत मोग भरल्यार मात्र तो हेरांक आमी दिवंक साथ जाता पळया एका बांयंत बरी जर आहा तर त्या बांयंतले कितले उदक काडल्यार परत परत उदक त्या बांयंत भरता जर तर जेजू आमच्या काळजांत आसा तर मोग आमच्या जिवितांत आसा तर कितलोय मोग आमी हेरांक वांटलो तर बॉक्सान आमी हेरांक दिलें तर तें बॉक्सान आपा मिंत देवा थावन आमचें तें भरता त्या खातीर उडास दवरया मोगाचें न्हू जेजू सांगता सदांच आमी एकवटीत रावूंक आनी हाच्या मुखांत वर्त प्राद्यपळ आमच्या जिवितांत जोडूंक आज आमी कुमसार जाल्या बॉक्सान आमकां हर एकल्यांक मेळ्ळा आनी जर जेजू ते आमी एकवटीत रावूंक एक बॉक्साने ह्या कुमसारेक व्हरते एक साधन जावन आसा आमच्या पातका वरवीं आमच्या कोट्यापणा वरवीं आमी देवा थावन पयस गेल्या जाल्यार आज जेजून बॉक्साने म्हणलें ह्या कुमसार म्हणलें एक व्हरते सक्रमेंत मुखांत आमकां सांगाता हाडला आमकां जेजू ते एकवटीत करूंक ताणें आमकां त्राण दिल्या सकत दिल्या देवाक आमी अर्गां पाठोवचे आनी एवकारिस्तांत आमी भाग घेतना प्रत्येक जावन त्या देवाची स्तुती करची भोव गरजेची जावन आसा मोगाळ भावन आनी भयणीनो जेजू आमचे बरे सादो मनीस ताका सेंटिमेंटां आसली आनी खंडीत जावन तोय समजलो जावन आसा मनीस मुचे विणे रसनारा विणे जियोंक असाध्य म्हणलें आनी त्या खातीर आमी कितलेंय सुखी करन कितलेंय निराशपण दाखोवन कितलेंय पातकां करून आमी जेजू थावन पयस गेल्यार कितें तो करता आमच्या फाटल्यान आमकां सोदून तो येता एक बऱ्या गवळ्या भाशेन आमच्या सांगात तो आमची फाट धरून तो येता कित्याक म्हजे थावन मनशाक कितेंच म्हजे विणे मनशाक कितेंच करूंक साध्य ना म्हणलें जेजू समजलो त्याच खातीर ताका एक बरो गवळी म्हूण आमी आपयता कशें बरो गवळी आपल्या सुकोवन गेल्या बकरांचो मोग करता तशेंच प्रत्येक जावन जेजू आपल्या थावन पयस गेल्या आपल्या थावन बांद सुटोवन गेल्या सर्वांचो तो मोग करूंक ताका साथ जाता त्याच खातीर आमी उडास दवरया मोगाचें न्हू एक दाखवाल व्हरतें फळ दिजें तर खंडीत जावन त्या फांट्या थावन त्या फळां हेजें तर त्या फांटो दाखवाले थंय एक जावन आसाचे जर आमच्या जिवितांत क्रिस्ती जिवितांत आमी व्हरतो प्रातिपळ मागचे जाल्यार खंडीत जावन जेजू सांगत आमी सांगात रावचें भोव गरजेचें जावन आसा पळया इस्रायल पोरसां देवान विसरून काडलेली पोरसां बोंबे पुजा करून देवा थावन पयस येता देवा थावन बांद ती सुट्टात जाल्यार देव तांचो मोग करता आनी प्रत्येक जावन देव लोकां खातीर सोर बरेपण असर्यां करता आनी इस्रायल पोरचेक परत आपल्या हिंडा काडटा मोगाळ भावन आनी भयणीनो त्या खातीर मुडास दवरया आमकां क्रिस्तांवाचो शेवट जावन आसा क्रिस्त थंय सदांच एकवटीत रावूंक आनी क्रिस्ताचें जिवीत ताची जिविताची जर आमच्या जिवितांत वळाचें तर पयलें आमी देवाचें उतार आयकून त्या उतरां प्रकार आमचें जिवीत बांदून हाडचें भोव गरजेचें त्या खातीर एक जाणार येशे म्हणटा एक सुरो क्रिस्तांव तो क्रिस्तांवसूनय तो आपूण क्रिस्ताक स्विकार करता आनी जो कोण एकलो व्यक्ती आपूण क्रिस्ताक स्विकार करता आनी क्रिस्तांवाक ह्या पेल्यांक तो नाकारता तो खंडीत जावन क्रिस्ताचो पाटलावदारी जावंक साध्य ना त्या खातीर आमचे दिसपरतें जिवितांत देवाची जिविताची जर वाळयची तर देवा तें जेजू क्रिस्त तें आमी एकवटून रावचें भोव गरजेचें त्या मिसांत आमी भाग घेतना जेजून आमचे खातीर एक वर्त करीस आपणाक समर्पण दिल्लें एक वर्त बलिदान आमी आज भेटोवंक हांगा आयल्या आनी हे बलिदानांत आमी भाग घेतना खंडीत जावन जेजू तें वर्ते मापन आमी कनेक्टेड रावंक ह्या एकवटीत रावंक आमकां साथ जाता तर सदांच ह्या संवसारार एकवट हाडुल्लो मोग हाडुल्लो पवित्र सभा बांदूंक आमी हर एकल्यांक उमो केलो जेजू क्रिस्ताच्या बलिदानांत आमी आज भाग घेतना प्रत्येक जावन त्या जेजू कडेन आमी मागया आमचें क्रिस्ती जिवीत एकवटाचें जिवीत जावन आमच्या कुटुंबांत भाव भयणी मदें आवय बापाय मदें भाव भयणी मदें शेजारां मदें पवित्र सभेंत प्रत्येक ही गरजेंत पवित्र सभेच्या सांद्यामध्ये एकवटीत जिवीत जियोंक क्रिस्ता खरी साक्ष जावंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागुया
काणिकेचें गीत आमी गावया पान संको 105 105. आमी तुझ्या वेदी लागी बापा भेटय चौकाणी पाकी आमी पूण भुरगी तुझी बापा स्वीकार कर हे काणी गे बापा ही काणी कामची गे बापा ही काणी कामची गे बापा ही काणी कामची मोगाळ भुरग्यांनी दिवची गे बापा ही काणी कामची गे बापा ही काणी कामची गे बापाई काणी कामची मोगाळ भुरग्यांनी दिवची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता असलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्या पवित्र विचारावाक सेस्पत मानून घेव. सर्गींच्या बापा, तुझ्या हातांतली आमी घेतला ती देणी तुका आमी आतां भेटयता. तांचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी ह्या बेठने वरवीं आमच्या पातकांचे बांदपासांतले आमकां सुटय आनी तुज्या भुरग्यांची स्वतंत्रताय भोगूंक पावय. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमचे खालसा उबारुया. आमीन. सर्वेस्पराते उबरता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व खाली आनी सर्व तें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमची पातकी सैम आमी दामून दवरतल्या. अशें आमच्या मस्तीचेर आमी सैत व्हरतल्या. तुज्या खालसाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी खालसान उदार जातल्या आनी आमकां सुवणें करून घरच्या वंदांक आदार दिवंक पावतल्या. आनी हे परी आमचे सरोवणेचे परबे तूं आमकां तयार करताय. देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र पवित्र दरबारासो सर्वेस्पर तूं स्वर्गानी संसार बना तुझ्या वैभवात सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय. बापा, गुरुस पवित्रतून सगळ्या अपवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून निंदेनी पवित्र कर मागता. जावन ती आमकां आमच्या समीर जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपले सुगोशन कश्ट मरण सुंगच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
ते स्पिरिच्युअल जर दोस्तांनी खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो त्या आपल्याशी सांग दिली आणि म्हळे तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि अंतलें पियेयात हे म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आणि सस्नीकरणाचे रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आणि सुमेस्त मनशां पासत ते वारवतले हे म्हज्या आवडासा करात. Bavarta sogutu purgatu ya. Jesu melo, Jesu जीवन झाला, Jesu नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जीवन परसून भक्ती बनी उगडास करता आणि जिविताचो उडो आणि सरुणीची काल सुखा समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोव केला आनी देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुणां रेगास सेवन तेल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराच्या प्रतिमेचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पयस सभेचो उगडास काड. फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा, पेद्रपाल आमच्या गोळी बापा, सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जुवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या आमच्या भाव भयणीचे काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्यात समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर. आम्हा समेस्तांची ताय कर म्हण आमी मागता. हांव कारमरे देवाचे मागीर संगती भगेम दवंदुतान तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असेच्या सम फ्रांसीस सम पाद्र पियो सम आंटोनियान सम क्लारा बरोबर सष्टाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गाव आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पत्वेदार बापा सर्वंदनाने फयभाव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन आमी मनोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या जे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकयल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण आमकां निवार. सर्वस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुदवंदर जेजू क्रिस्ताचे येणे भरोशा नतरेकतल्यांक आमकां दुदारखा कुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक स्तुती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल म्हणजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तुमची येत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. माया मोगसून एकवट असो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही सवलत आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. त्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान दिसर आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे खातीर उंच म्हाका पावना पूण ज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Psalm 187 187.
जेसू हांव तुका काळजांतल्या घेता संतोषान तुजे मास्र घसता तुजे थंय जेजू आसा सका तुजेर सौम्या पाकेवन हांव रावता जेजू ये तू काळजांत बिडार कर ह्या टाण्यान तुका घेवन सदां हांव आशेता आत्मो म्हजो तुका सदां न्हिदत लेता तुका सेवतो आतां लालेता जेजू ये तू काळजांत बिडार कर ह्या टाण्यान तुका घेवन सदां हांव आशेता म्हजो तुका सदां न्हिदत लेता तुका सेवतो आतां लालेता जेवणार तुवें मुंडो मोडून दिलो गेया काया म्हणून तुकाच भेटयलो आत्म्याचे काळजांत पुण्याक तूं आयलो कुशेन कुसर मरूंक तयार जालो जेजू रे तूं काळजांत बिडार कर ह्या टाण्यान तुका घेवंक सदां हांव आशेता आत्मो म्हजो तुका सदां न्हिदत लेता तुका सेवतो आतां लालेता जेजू ये तूं काळजांत बिडार कर ह्या टाण्यान तुका घेवंक सदां हांव आशेता आत्मो म्हजो तुका सदां न्हिदत लेता तुका सेवतो आतां लालेता प्रार्थूया देवा आमचे दयाळ बापा या पवित्र जेवणांत आमाच्या जिवाची फळ खुना तुवें आमकां घडोवन दवरलाय तुजे वरवीं सस्ताचें थारण आमी जोडूंक फावो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान आमेन सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन वसुयात देवाच्या मोगान तुमकां धाडटा देवाचे मोगेच्या भाव भयणीनो तिसऱ्या दिसाच्या रेतेरीचे मिसाचें बलिदान बोवा परबायतारां भेटोवन जेजूची विताची सर आमकां सदांच सांबाळटा म्हणल्या विशयी उत्तम प्रसंग दिवन आमच्या खातीर मागिल्ल्या मानादीक बाप लॅन्सी रेबेल्लो हे आमचे सेंट आना प्रायरींत संपादकीय श्रायनाचे डिरेक्टर जावन आसात हांकां तुमच्या सर्वांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा तांच्या व्हरता मिसांवां आमी बरें मागता फाल्यांचो 11 दीस मोगाचे न्हू फाल्यां 5 मिनिटां वेग्गी आमी आराम करतले 5:25 तितलेंच चड काडीन हांव आनी 8 वरांक आमी संपयतले फाल्यां कुटमाचो दीस 6:30 वरार आराधना आरंभ जातलें ह्या आराधनांत कुटमा खातीर आमी मागोवंक आसतलें
आणि तुमचे भुरगीं आसा तरी पल्याच्या दिसा तुमी ताका आपण हाडचें जावन आसा. हाचे उपरांत माकवणी आसतली तेलाची ती आराधनेच्या अकरेक आणि मिसाचें बलिदान संभ्रमाचे फाल्यांच्या दिसा आसतलें. आणि चवथ्या दिसाच्या भोव वापरपाच्या रेतीरीक तुमकां सगळ्यांक व्हरतो स्वागत मागता आसतना दिसपडतो बायबल कानुनाची मायत आनी देविकाकुचें पिंतूर तुमच्या खातीर आमी दवरलें जावन आसा. फाटल्यान आसा तुमी तें घेवचें आनी तुमच्या जिवनाक सगळें आमी बरें मागता आसतना हर एक लागीं बरी रात आमी मागता. ನಿರ್ಗಮನ ಗೀತೆ ಪಾಣ ಸಂಖ್ಯೆ 265 265. Naman tuka kusa naman amcha mukha kurta naman kusa Sinte bota naman kursa amcha sumyacha Kursa morna puryan Jesu kalto zalo Jesu melo jivu zalo noyan yetolo Kursa kakmana tauni vran man pawo kelo Kışta morna sermun şan orvoso udelo Naman tuka poi kusa Namaramcha poka putra Naman kusa Seite vonka Naman kursa amcha sumyacha Mogal putra Sowe Aukar moye आशीर्वाद दिवामका कोलकाताच्या सान तेरेसा आम्हापासून विनंती कर भगवान कुसाचे कृपेने आमच्या दुश्मनातले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र पवित्रत्वेचे नवी आमच्या सांगत आसात मानेस्त जॉन त्या आमच्या देविकाकुच्या रेतीरे मंदिरांत हर एक रेतीरेक आमकां कंतारांक सहाय्य करतात. आज आमच्या संगतीन भोव वापरपाचे कंतार खेळून आमकां मागोवंक तांणी कुमक केल्या. ह्या खातीर तुमच्या सर्वांच्या नवी जॉनाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जॉन फॉर युअर वंडरफुल क्वायर.